हालेलुया 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 देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर आनी हांगा ससमला मसमेस्ताचेर देवण ए म्हूण मागून एक घडीभर आमी हांसून भक्तीपणी मागून घेवया. मरियेच्या कथावीन काळजाचे समर्पणाचो हो दीस जावन आसा. जेसू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या म्हजें काळीज तुज्या काळजा बरी कर म्हूण मागून मरियेक आमकां समर्पण दिवया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत गावच्या पयलीं एक घडीभर हाजे रितीर अर्ध्या दिसाची यशस्वी रितीर म्हज्या जिविताक प्रेरण जावं दी म्हूण मागया. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सोवे सांगता म्हणया स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सोवे तू जिवीत दिवचे उदार संस्थावाची तू जिवीत दिवचे उदार तू जिवीत दिवचे उदार संस्थावाची सुंदर आणि बुदेना सगळे तू सुंदर आणि बुदेना सगळे तू स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजान तुका आमच्या काळजान नितळ कर तू आमकां नितळ कर तू आमकां बापा गोगुंक असता स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या मनान तुका आमच्या नितळ कर तू आमकां नितळ कर तू आमकां बापा गोगम तू जिवीत दिवचें उदार तू जिवीत दिवचें उदार संस्थावाची सुंदर आणि बुदेना सगळे तू तू जिवीत दिवचें उदार संस्थावाची सुंदर आणि बुदेना सगळे तू आमच्या हात उबारून सगळ्या की अर्गां देऊन म्हणया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया आले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हाले हालेलुया 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 अर्गा तुका पवित्र आत्म्या तुका नाम तुका वंदन तुका
Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जोरान ताळयो पेटी आमच्या सम्याक आमी हरसी. मोगाच्यानो दयेकन्नी गडीभर बसा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेते आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुमचें काम कुशीक दवरून ह्या पूण शेताक तुमी आयल्यात. अर्द दीस जेजू सांगाता करसूंक ताचें उतर आयकोंक सक्रामेंताचें आराधन करूंक वो वेळ तुमी जेजूक दिला. जेजू तुमकां 100 वंटांनी पाटीन दिता. तो कोणा सोयरीनकारी जायना आनी बावडतान ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताणें केद्दाळाय काली हातांनी पाटीन धाडूंक ना. तुमकांय काली हातांनी पाटीन धाडूंक ना धाडिना. आमचें मागणें जावन आसा. तुमी हांगासर आयल्यात तुमची तेसांव घेवन तुमची मागणी घेवन तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. जेजू तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर तुमच्या मागण्याचेर आपलो बेसांव घालतलो. हांगा जावन पाटी वता आसतना तुमकां शांती आनी समाधानान खंडीत जावन पाटीन धाडटलो. हें जावन आसा आमचें मागणें. मोगाच्या णव रेत्रेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. तशेंच आमचे पाद्रा हांगासर आसात. पयसतावन आयल्यात. कुलशेकारांत ते आयल्यात. ही रेतीर चलोन व्हरूंक तुमकां वळख आसा ताची तुमी आयकलां. तांकां युट्यूबाचेर तांचे शर्माव तुमी आयकलात. रेतीर आयकलां. मानदेक बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस कुलशेकार जावन ते आयल्यात. तांकांय व्हडा मोगान आयल्यात. तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. च्या दिसा अख्ख्या पवित्र सभेंत जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आचरण केल्ली. व्हड संभ्रम कालच्या दिसा सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस आनी आयच्या दिसा मोरयेच्या दुलोबी काळजाची परब म्हणटा आमी. ह्या मोरयेच्या निश्कळंक काळजाची परब इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी. मोरयेच्या काळजान कितेंच कोटेपण मेळेपण नातलें. नितळ काळजाची मोरी म्हूण सांगून आमी आयच्या दिसा मान करता. एक घडीभर आमी उबे रावया. सगळ्या आमच्या कुटुंबाचे कितें इरादे आसात. आमचीं थोडीं स्वप्नां आसात हर एकल्याचीं. तीं सोम्याच्या पांयांतळा दवरून मोरये मायेचो आदार मागून एक आमच्या बापा 3 नमान मोरये आनी एक आनंद बापा आमी सांगाता आमचे हात सर्गाक उबारून मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो वक्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पापां भोगोस. आनी आमकां तळान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. वाकणी तुका सोम्या जेजू. वाकणी तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 आम्ही बसया. थोडी लागीं तावन आनी थोडी पयस तावन आयल्यात. थोडी पुरासान खंडीत आसतली. बसून हें एक वासाप बरें करून आयकोवया. आज आमकां नियाळाक थोड्यो संगती आमी नियाळ करचो. पयल्या भागांत आज कुटुंबा विशांत इल्लोसो नियाळ करया. पयल्या भागांत कुटाम देवाचें योजन. कुटाम देवाचें योजन सगळें देवान मांडून हाडलां. ताणेंत ह्या सगळ्या संवसाराक एक योजन घालां आनी त्या योजनांत कुटाम एक प्रमुख जागो घेता देवाच्या योजनांत. मागीर आमी मुखार वेता आसतना कुटाम पवित्र सभेचें सोपान. कुटाम बरें जालें जाल्यार सगळी पवित्र सभा सगळो संवसार बरें जाता. कुटाम पवित्र सभेचें सोपान. आनी मागीर आमी मुखार येता आसतना आराधन आसल्या वेळार आमच्या कुटुंबाक पासत देवान आमकां कुटाम दिल्ल्या पासत थोडो वेळ देवाक आमी पवित्र सक्रामेंता मुखार आराधन करया. जेजूक परगट करान मान करया. आनी मागीर इल्लो आमकां वेळ मेळटा आसतना कुटाम आमचें जिवन. कुटाम ना जाल्यार जिवनच ना. कुटाम ना जाल्यार ह्या संवसारांत कितेंच ना. देखून असल्यो थोड्यो संगती आज आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. कुटाम देवाचें योजन म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तकांतले एक दोग प्रमुख व्यक्ती. एक कशें देवान आरंभार कशें सगळें कुटाम देवान रोसून हाडलें. ताच्या उपरांत कशें अब्रामाचें एक कुटाम आसा. थोड्यो संगती गरजेच्यो सपार संगती आमकां कळीत आसात. ताच्या उपरांत तोबिताच्या जिविताचेर ताच्या कुटुंबा जिविताचेर आमी एक नदर घाली जाय. सकड कुटुंबांक तोबिताचें कुटाम एक आदर्श जावन आसा. हे आमी थोड्यो संगती पळोवया. बरें करून चीत दिवन हें वासाप आमी आयकोवया. तोबिताच्या पुस्तकांतलें वासाप. पयलो अध्याय ओळ 3 तावन फुडें कितें म्हणटा तसो म्हणटा ताचे विशान तोबीत तुमी वाचलां आसतलें तरी परत हे पटी आमी गमन दिवया. तोबीत ताच्यात विशान कितें सांगता हें पळोवया. हांव तोबीत म्हजी जीणभर सताची आनी नितीचे वाटेन चल्लां. हांव तोबीत म्हजी जीणभर सताचे आनी नितीचे वाटेन चल्लां. असिरिया देशाच्या निनिवेक म्हजे बराबर निर्वासीत जावन आयिल्ल्या म्हज्या भावबंदां पासत आनी स्वदेशाच्या लोकां पासत हांवें जायतो दान धर्म केला. म्हजे तरणाटे प्रायर हांव स्वदेशांत म्हणजे इस्रायलाच्या देशांत आसतना म्हज्या पुर्वजां नाप्तालीचो सगळो वंश दाविदाच्या घराण्यांतावन आनी जेरुसलेमांतावन वेगळो सरलो. इस्रायलाच्या सर्व कुळयांनी जेरुसलेमांत बलियो भेटोवचे खातीर हें शहर इस्रायलाच्या सर्व कुळयांच्या प्रदेशांतलें विंचून काडलें. थंय फुडल्या सर्व संतती पासत एक मंदीर म्हणजे देवाचो निवास बांदून प्रतिश्ठीत केल्लें. पूण सगळे म्हजे भाव आनी नप्तालीचें घराणें गालिलेयाच्या हर एक दोंगराचेर आनी इस्रायलाच्या राया जेरोबोहोमान दानांत करून दवरल्या वासरा मुखार बलियो भेटयताले. पूण हांव सगळ्या इस्रायलान पाळूंक जाय त्या आदेशाक अनुसरून उत्सवाच्या समयार परत परत जेरुसलेमाक वेतालो. हांव शेतांतलीं प्रथम फळां, हिंडांतलीं प्रथम जनितां, गोरवांचो दशमांश आनी बोकऱ्यांची कातरलेली पयली लोव जेरुसलेमाक व्हरतालो. हांव हें सगळें आरोनाच्या पुता याजकाच्या हातांत वेदी पासो दितालो. गंव, दाकां सोरो, जैतुनाचें तेल, दाळंबां, आंजुरां आनी इतर फळ हाचें दशमांश हांव जेरुसलेमान सेवा करतल्या लेवितांक दितालो. त्या भायर
वर्सान वरास हांव दुसरो 1.5 दुडवा रुपान घेवन वेतालो आनी जेरुसलेमांत वांटून दितालो. तिसरो 1.5 हांव इस्रायलितां मोदें वस्ती करतल्या अनाथांक, विधवींक आनी परक्यांक दितालो. हर एका तिसऱ्या वर्सा हांव हें दान करतालो आनी मोइसेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे म्हज्या बापोय तोबियेलाची आवय देबोराच्या आदेशा प्रमाणे आमी जेवणांत भाग घेताले. कित्याक म्हजो बापोय मेल्लो आनी हांव अनाथ जाल्लो. हांव व्हड जाल्या उपरांत हांवें म्हजेच कुळयेच्या आण्णा नांवाचे एके स्त्रिये कडेन म्हजें लग्न करून घेतलें. तिचे उदेशी म्हाका एक पूत जल्मालो आनी आमी ताका तोबियास म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्यानो कुठाम देवाचें योजन ह्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करूंक देवाची मजत आमी मागल्या. पवित्र आत्म्याची ससाई आमी मागल्या. कुठाम देवाचें योजन आनी देवाचें योजन जावनूच उरा जाय. त्या देवाच्या योजनाक कोणेंच आड वचोंक नजो. देवाचें योजन जावनूच तें मुखार वसा जाय. तवळ मात्र मुखार येतलें. बाराक ओबामा अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन ताचो हुद्दो मुक्त जाल्या उपरांत व्हायट हावस व्हडलें, ताका कितें व्हडलो बंगलो कितें दिल्लो कसो आसलो म्हाका कळीत ना. तो तें कुटुंबा समेत बाराक ओबामा, मिशेल ओबामा आनी तांचीं दोगां भुरगीं हीं थंय तावन वेता आसतना संवसारांतली नांवार्दीक स्टेज शो आनी परत करची मनीस ऑफ्रा विनफ्रेड, व्हडली मनीस, संवसार तिका वळखता. तिणें हांकां सवाल विचारलें मिशेल ओबामा कडेन, व्हंकले कडेन, बाराक ओबामाच्या, तुमी आतां व्हायट हावजांत येदोळ मनशार रावल्यात, आतां तुमचो वेसो वळायलो, तुमकां कांय उणेपण म्हूण कांय भोगता गे. तुमी आतां येद्या व्हडल्या बिल्डिंगांत घरांत आसल्यात, व्हडलो हुद्दो आसलो, तुमी आतां वेते आसात आनी एकलो त्या घरांत येतलो, नवो मनीस येतलो, तुमी वेते आसात, तुमकां कांय उणेपण म्हूण भोगता गे. डू यू फील लायक समथींग मिसींग? सवाल वाजपी. पूण ताका दिल्ली ती जाप मिशेल ओबामान हाच्या परस मस्त उंचली जाप. ती म्हणाली, आमी कितें घेवन व्हायट हावस गेल्ल्या तेंच घेवन भायर आयल्या. आमकां कांय उणेपण बगना. आमी कितें घेवन भितर गेल्ल्या तेंच घेवन भायर आयल्या. घर आमकां एक जागो मात्र, आमचें कुटाम पयलें स्थान घेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्यानो कुटुंबा जिवीत म्हणटा आसतना आमी कुटुंबा जिवितांत भितर सरतना कितें घेवन गेल्या? तुमी हांगा साबार काजारी जोडी हांगा आसात. ह्या तुमच्या कुटुंबांत जायतीं काजारां जाल्यांत आनी थोडीं आतां पोरवां नतलांच्या फेस्ता उपरांत काजाराची तयारी करते आसतलीं. तांकां बरी सैरीक मेळोन दी म्हणून मागया आमी. कोण सकट काजाराची तयारी करतात तांकां बरी एक सैरीक बरो जिनिये सांगातीन मेळोन दी. कुटुंबा जिविताक महत्व दिवंक आसा आमी, प्रोत्साव आनी पाठिंबो दिवंक आसा. कसली एक जाप मोगाच्यानो. आमी कितें घेवन भितर गेल्ल्या ताचो अर्थ आमी मोग, मैपास, एकामेकांत आमकां आसलो हुस्को, हें सगळें घेवनूच आमी गेल्ल्या आनी तें कांय उणें जावना. तेंच घेवन आतां भायर येता. व्हायट हावस जावं दी या ताच्या उपरांत गोल्डन हावस जावं दी, आमकां कांय फरक पडना. मोगाच्यानो सवाल तुमकां हर एकल्याक विचारा, तुमी कितें घेवन तुमच्या लग्ना जिवितांत भितर सरल्यात? जर तर एक भुरगें एका कॉलेजीक दाखल जाताना बरें करून शिका जाय, म्हाका एक रँक हाडी जाय, ह्या इस्कालाक एक नांव हाडी जाय, म्हाकाय नांव हाडी जाय, म्हज्या आवय बापायकी नांव हाडी जाय म्हूण चिंतून जर तर गेल्यार बरें करून शिकता. ना जाल्यार
एक दीस फॅनाक वणो उडोवच्यो आनी फॅनाचे पाकाटे मोडचे मागीर एक दीस फॅन आसल्यार रातचें की रेगुलेटर कितें तें मोडचें मागीर थोडे पटी वॉशरूम आनी थोडे पटी ते ग्रेनेट या मार्बल घाल्ले आसतात ते थोडे पटी फोण घालचे हें पुरो जाता हें कांय नवें जावं न्ही हो सगळ्यो संगती इस्कालान जातात जर तर एक दोग जाण मनीस मोगाच्यानो आमी एक पार्टनरशिपाचेर एक बिझनेस आराम करया आनी एकलो जर तर खोटो हाका कशें म्हणी कर बुडयजय म्हूण सांगून रिगात जाल्यार तो कितें करता म्हणलें गोत्ता आमकां ह्या आमी एक हें बिझनेस आराम केलां हें 25 वर्सां 50 वर्सां बऱ्यान चला जाय आमी एकामेकाक मोस करूं नजो एक पयसो तिशीन इशीन करूं नजो हो संस्थो आमी वाडयजय म्हूण चिंतून भितर रिगले जाल्यार बरें जाता नाल्यार वमतें पडटा एकल्याचे हात करपातात हें सत आमी वळखून घेवचें मोगाचें न्हू देखून पळया उत्पत्ती ग्रंथान देवान सगळें रचलें कितें सगळें ह्या संवसारांत जाय हें सगळें रचून अंतराळाच्यो सक्ती रचल्यो भुमी रचली उदक रचलां मन जाती सुकणीं सावजां झाडां रूख फळां कितें सकट खावंक जाय हर एका व्यक्तीक कितें खावंक जाय हर एका जिवीक कितें खावंक जेवंक जाय ह्या संवसारांत देवान पयलें रचलें गोरवां रचच्या पयलें ताणें तण रचलां ह्या एकामेकाक जावं पुरो व्हड मनजातीक धाकटी मनजात खाण जाय जंय तेंय ताणें रचलां हें सगळें रचून निमाणें ताणें मनशाक रचलें आनी मनशाक रचल्या वेळार देवाक तें व्हडली खुशी जावना एकल्यान देखून म्हणटा मनशान एक सुरें आसचें बरें न्ही देखून हांव तितल्या उपरांत पुलीस स्टॉप नांतय एक सुरें आसचें बरें न्ही तें कोमा मात घालना म्हणटा हांव एक जोगतो सांगातीन दिता कुटुंबाचें आरंभ जालें आनी पयलें देवानच तें रेस्पेर केलें भुमी वैकुंठांत तांकां बेसांव दिलें वाडा आनी चडा संवसार बरा ही पृथ्वेची पोशण करा हर एकाची जतन घेया टेक केअर ऑफ एवरीथींग हर एकाची कितेंच नाश करिनाकात देखून देवान कितें रचलां मोगाचें न्हू हर एक देवान एका उद्देशान रचलां खंयचेंच देवान बेश्टें रचलें न्ही कितें सगळें आसा ह्या देवान रचल्ल्यांतलें खंयचेंय एक सड उणें जालें जाल्यार अनावत बांदून दवरली बुती आनी निमाणें कुटाम देवान रचल्या मागीर देवान आशिर्वाद दिला वाडा सडा संवसार बरा ह्या संवसाराची जतन घेया हर एकाचो मोग करा आनी एकामेकाचो मोग करा म्हणलो उपादेश दिवन देवान कुटाम ह्या संवसारांत दिलें हें समजून घेवचें आनी हे सल्या एका विशेशान कितें जालें देवान रचतना आनी देव म्हणटा मनशाक रचल्या मागीर सगळ्याक पळोवन म्हणालो बरें आसा मनशाक रचतना म्हणटा भोव बरें आसा पूण तें देवान भोव बरें म्हूण रचल्लें उपरांत तितकें मुखार येतना खालें इल्लें सड उणें जालां एकात कुटुंबांतले ते दोग जाण पूत पळया एकच रगात एकात आवय बापाय तावन जल्माल्ले तांचे मोदें कालें जालें आमकां आतां विवरण दिवची गरज ना कित्याक अशें जालें कित्याक भावानच भावाक जुशी मारची गत आनी गरज कसली आयली आनी ही काणी थंय मुग्दो ना मोगाच्यानो ही काणी तितल्यार मुग्दो ना आजुनूय ही काणी मुंदारूनच आसा सबार पोटी सगळ्यान म्हूण सांगूंक जायना पूण असल्यो गजाली आसात तें मारचें म्हणटा आसतना सुरी घालंत मारिचें म्हणून ना उतरांनी जुशी मारचें या रागार रावचें या कितें एकामेकाक दिजें आसलें दिनासतना रावचें या मोस करून एकल्यानच खावचें ह्यो सगळ्यो संगती तुमकां कांय नव्यो न्ही ह्यो जावनूच आसात एकल्यान मार्गार पडचें एकल्यान रावळेरांत रावचें ह्यो संगती आसात देवान बरें आसा म्हूण रचलें कित्याक अशें जालें कित्याक अशें जालें तितल्यार ही काणी संपोना मोगाच्यानो नवे एक भाग्यवंत मनीस म्हणटा पवित्र पुस्तक ते एक जाण पूत दोग जाणांचे गूण विंगड एकल्याचे गूण विंगड कित्याक अशें जाता कितें जालें नव्यान एका पुताक शिराप दिचें पडलो तूं गुलाम जातलोय कित्याक अशें जालें मोगाच्यानो हे आमच्या दोळ्या मुखार आमी निरंतरी दवरता आसतना आमच्या कुटुंबाचेर
आनी आतां एक भोव उत्तीम रचना देवान रचल्ली. अब्राम म्हळ्यार सूख जावची ना. आनी अब्रामाचो भाव हारान तो मोरान पावता. ताका एक पूत आसा. आतां पूत तो अनाथ जाला. ताका बापूय ना आतां. ताका अब्राम घेवन वेता. भोव अपुरबायेची गजाल मोगाच्या न्हू. ताणें एक सुरें कश्ट नजो वो वेता आसतना ताकाय व्हरून वेता. ताणेंय बरें जाय जय मोगाच्या न्हू. पवित्र पुस्तकान परत परत सांगलां तुमच्या संबंधिकांक सोडून घालनाकात. तुमच्या संबंधिकांक सोडून घालनाकात. ऊरिगे उपकारी जावन मनेगे मारी जाल्यार कांय फायदो ना. पयलें घरा एका रक्तान तावन जल्माल्ल्या मोदें कितें न्याय नीत करूंक आसा करूंक जाय मोगाच्या न्हू. आनी त्या अब्रामाच्या जिणेचेर आमी थोडी मुखार दिश्ट घाली जाल्यार तो त्या भावाच्या पुताक आपोवन व्हरता. तूं एकसुरो रावणाका पुता या आमचे सांगात आमी चलया. आनी उपरांत ह्या कुटुंबाचे थोडे गूण बाकी मस्त संगती आमी विविध संदर्भात तुमी वाचल्यात. अब्रामाचें नांव हर एक पटी येता आमकां कळीत आसा. पूण थोड्यो गरजेच्यो संगती पळयात. एका बऱ्या कुटुंबाचें लक्षान मोगाचें न्हू दान धर्म आसूंक जाय. एका बऱ्या कुटुंबाचें लक्षान हें. आनी तो अब्राम पळया ताचें दान धर्माची रीत. दांत एक वंटो पयले पटी आमकां वाचूंक मेळटा. मेल्किसेदेकाक दिवन सोडता दांतलो एक वांटो. ह्या मनशाचें उदारपण देखून दिल्ल्यांक वाळय लागोनांकय दिनांतल्यांनी माळय घालूनांकय. ही एक सांगणी मालगड्यांची. दिल्ल्यांक वाळय लागना दिनांतल्यांक माळय घालूंकय जायना. दोनी सांगात येता. देखून अब्रामाक उणें पडोना. दिले आनी चल्लो. उपरांत ते एक जाण इश्ट तांगेर देवान धाडिल्ले कोण कितें एक जाण मनीस. आनी अब्रामान तांकां सत्कार करची ती रीत तुमी वाचा. उपरांत ह्या मनशाचें उलोवणें पळया कितलें एक मोवाळ उलोवणें. पुतान इसारल्या वेळार बाबा उजो आसा लांकूड आसा सुरी आसा शेळी खंय आसा. ताचे दिवची एक जाप पळया. आमच्या घरांनी भुरगीं थोड्या संदर्भार इसारूंक पुरो बाबा आमकां केदाळ एक कार हाडचें. बाबा आमच्या घराकी खंय वयऱ्याक माळय घालची. आमी केदाळ एक 3 सेन्स आम सोत्त म्हणे जागो काणगोचो. या आमी केदाळ एक 1 रूम किचनाचें एक ल्हानशें फ्लॅट म्हणी एक काणगोचें. भुरगीं सारतात. ताचें सवाल दुसरें आसलें. त्या संदर्भात सरी जावन आमच्या कुटुंबांत ती सवालां मस्त आसात. केदाळा बाबा म्हाकाय एक कानांत ल्हानशें करताय म्हणून चेडवां भुरगीं सारूंक पुरो. खंयचें करतलो. माथ्या आवडल्यार पांयांक भावना. रुप्याची घालची कश्ट भांगाराची केदाळा करतलो. अब्रामान दिल्ली एक जाप मोगाच्या न्हू पुता देव दितलो. मोगाच्या वडिलांनो आमच्या भुरग्यांनी आमच्या वळखीच्यांनी कितेंय विसारल्या वेळार ही जाप दिवंक विसरनाकात. आनी देवान दिलें तें येताना ती शेळी थंय नातली. खंय थावन आयली म्हूण कळीत ना. आतां आसा देव दिता. बिलकुल दुबाव करची गरज ना. बिलकुल दुबाव करची गरज ना. विविध सवालां आमच्या वळखीच्यांनी आमच्या मोगाच्यांनी आमच्या शेजारच्यांनी आमच्या लागीं विसारता आसतना देव दितलो बाये. देव दितलो. दिवचें ताणें न्ही आमी दिवचें. आमचे वरवीं कांय जायना. आमी थोडे पटी बोल्सांतले काण दिता तेय ताणेंत दिल्ले. आमच्या बोल्सांत घाल्ले ताणेंत नाल्यार खंय तावन येवचें. आमी करूं ना कांय आमच्या बोल्सांत ताणें घाले तांतले इल्लेशें काण दिवचें. म्हळ्यार आनीक इल्ले आसात मागीर आनीक दिवंक देवान दिल्यात. भोव अपुरबायेची गजाल मोगाचें न्हू. देखून हें पळया तुमी. आनी उपरांत पळया ताच्या पुताक अब्रामाच्या पुताक काजाराची प्राय जाता आसतना हें बारीक गरजेचें. ताच्या एका प्रामाणीक सेवकाक आपोवन
वावराड्याक आपोवन म्हणटा वस म्हज्याच कुळये मोदें वस कितल्या पयस तो गेला थंय वचून एक सोदून हाड ह्या विशयान सांग आनी तो गेलो जंगल्या जोग त्या जाग्याक वचून पावलो ताणें कांय जिणेन पयले पटी वेचें आसतलें मोगाच्यानो देवाची एक मांडावळ आसा आनी कशें बापोय चिंता पुताक एक काजार जायचें आनी ती चली आयली तिणें चेड्याक पळोवना चेड्यान चेडवाक पळोवना सेवकाचें उतर आयकलें चेडवाच्या बापायनी विचारलें तुका वचोंक जाय गे पुता वयसरलें आनी चल्लें देखून कित्याक म्हळ्यार कुटाम देवाचें येवचें देव सगळें ताच्या वेळार तें सारकें करता हें समजल्ल्या वेळार जायत्यो संगती सारक्यो जातात आनी हर एकाकी देवाचो एक वेळ आसा ताच्या प्रास पयलें थोडे पटी तकली साकला पांय वयर केल्यार ही संगती जायना देवाच्या वेळार आमी चिंतिनातले बरी आमच्या कुटुंबान सगळें जाता देव राखता मोगाच्यानो देव सांबाळटा आनी आतां तोबिता विशांती एक दोन संगती पळोवया एक दोन गरजेच्यो संगती तोबी कितें म्हणटा ताच्याच विशांत म्हणटा हांव म्हजी सगळी जीण सताची आनी नितीचे वाटेन चल्लां मोगाच्यानो कुटुंबां जर तर उराजें जाल्यार आनी 500 वर्सां उपरांती आमची कुटुंबां उराजय जाल्यार आनी एक 5000 वर्सां उपरांती कुटुंबां आमची निरंतरी उराजें जाल्यार सताची आनी नितीची वाट आमी चलाजे हाचे भायर कुटुंबाक भद्रती ना हाचे भायर कुटुंबाक भद्रती ना आनी एकल्याक मोस्कर्न 1 किलो एप्पलां अन्न भुरग्यांक दिलीं जाल्यार ती एप्पलांत विटामीन न्ही भुरग्यांक तें एप्पल वीक जाता खंय हेंय सत वळखून घेवया कित्याक तें कोणेंगी खायचें आसलें तें ओण आंगार दिल्यार भुरग्याक कशें आंगा लागचें सगळी देखून म्हणटा सगळी म्हजी जीण हांव सताचे आनी नितीचे वाटेन चल्लां आनी उपरांत ताच्या जिणयेन ती थोडी गडितां पळया दांतलो एक वांटो हांवें जेरुसलेमाक व्हरून याजकाक दिलें वेदीर कितें सगळें जावंक आसा देवाक कितें बली भेटोवंक आसा ताका म्हजो वांटो वचों दी ताचे उपरांत आनी एक वांटो तें लेवीत आसात तेय काम करतात तेय खावूं दीत ताचे उपरांत आनी एक वांटो आसा जेरुसलेमांत वचून वांटून दिलो गरजेवंतांक आसतलें आनी एक वांटो निमाणो म्हणटा तो दांतलो एक वांटो म्हज्या गांवच्या अनाथांक विधवींक कोणाक कोणीय नात तांकां भुकेल्ल्यांक हांवें दिलें आनी मागीर आनी की तुमी मुखार वसा देवाचेर अखंड विश्वास आनी दुसऱ्या अध्यायाक पावतना तुमी घरा वचून वाचा एका हंताक पावता आसतना हाची दिश्ट वेता आनी ताची पतीन ती वस्तूर शिंवचें काम ती करताली थोडीं जाणां शॉलां करतात त्या म्हणचें काम आनी तिच्या कामा खातीर एक सर्तीक जावन फूल दिल्ली एक बोकडेचें पील दिल्लें हाका दोळे दिसनात पूण बोकडेचें पील तिणें घरा हाडलां आनी पील आंबेतें आसा आनी वो विचारता तें पील तुवें खंय थावन हाडलें मोगाच्यान ताणें पयलें कितें सांगलें हांव सताचे आनी नितीचे वाटेन चल्लों आतां तो रुजू करून दाखयता विचारता आसा तें बोकडेचें पील तुवें खंय थावन हाडलें तुवें सोर नमुने हाडलें गी म्हाका दोळे दिसनात म्हणून ह्या सर्तीक विचारून हाडलें गी जर तर सोर्न हाडलाय जाल्यार व्हरून पाटें दी मोगाच्यानो ह्यो संगती आमी चिल्लार म्हूण घेवच्यो न्ही चिल्लार म्हूण घेवच्यो न्ही कुठाम देव चलयता कोणाचेंच वोण ह्या सोर्न हाडिगे म्हणून ना आनी ती म्हणटा ना हांवें सोर्न हाडूं ना हांवें केल्ल्या वावराक म्हाका ताणें सर्तीक एक्स्ट्रा म्हूण दिलां जावं पुरो दुनियाकी कांय खबर मेळ्ळी आसतली हेच्या नवऱ्याच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्या त्या खातीर दिल्लें जावं की पुरो पूण वो आयकना हो म्हणटा जर तर सोर हाडलाय जाल्यार व्हरून दी आनी तो मागीर ती काय राग येता एका अंताक पावतना खंय गेलें तुजें दान धर्म आतां दिश्ट गेल्या तुजी पूण ती इल्लेशें जोर करता ताका पूण तस जाल्यार संदर्भारी मोगाच्यानो कठीण कश्टां मोदें तो भितान ताचें नितीवनपण दाखोवचें आमकां एक आदर्श
हें आमी उडास दवरया मोगाच्या न्हू हें उडास आमी दवरूंक जाय आनी ताचो फळ जावन तुमी मुखार वाचून गेल्यात जाल्यार एका काळाचेर आणे कोणा लागीं दिल्लें तें दिरवें तें फाटीं येता पुताक एका बऱ्या घराण्यांत तावन काजार जाता देवान आशिर्वादांनी हाची गेल्ली दिश्ट परतून फाटीं येता हें सगळें जाता सताच्या आनी नितीच्या वाटेन चल्ल्या मनशांक देव कांय थोड्या वेळाक कश्ट आकांत कंत बेजाराय दिता कंडी दिता पूण ताच्या वेळार तो सगळें सारकें करता म्हणून देखून वेळ मेळटाना एक काणी वाचल्या भशेन तो बी ताचें ग्रंथ वाचा एका बऱ्या कुटुंबाक निसवणीक प्रेरण दिवचें तसली जायत्यो संगती ह्या तोबिताच्या पुस्तकांत आसात थोडे फावटी आमकां आयकोंक मेळटा अशें उलयता आसतना आमच्या घरा भुरगीं बापायक आयकनात मस्त पटी आयकोंक मेळटा ह्या आवयन सांगलें आयकनात थोडे फावटी बापूय गांवांत ना परगांवांत आसा खंयी त्या वतांत कोरपोन काम करता थोडे फावटी आवय पयस काम करता तशें जाल्यार एका संभाशणांत एका भयण अशें म्हणाली भुरगीं आतां वाडून आयलीं फादर भुरगीं बापायक तितकें कॅर करिनात तिच्या सत्यान सांगलें तिणें मागीर काल म्हाका अशें भोगलें बाये तुमी मागीर विचारलें हांवें येजमानी खंय आसा येजमानी परगांवांत आसा कुटुंबाच्या गरजे खातीर पयशे धाडटा गी धाडटा घरांनी तुमचें स्वंत जालां गी जालां भुरग्यांच्या शिकपाकी पयशे धाडल्यात की वय धाडल्यात आतांय धाडनंत आसा गी धाडना आसा कितलीं वर्सां भायर काम करता एक 10-15 वर्सां जालीं हांवें म्हळें बाये अरी एका दिसा सांजेर तुमी तेरसा वेळार तुज्या येजमान्या पासो तूं मागतात गी कांय सांगूं ना तिणें कांय म्हणूना तिणें कांय म्हणूना हांवें म्हळें बाये आज जावन एक कण तेर्स तुज्या येजमान्या पासो तूं व्हडल्यान तें हांव सांगून भेटोवन दी आनी तें हांव सांगच्या परस पयलें हर एका दिसा खंयची एक संगत एक हायलायट कर भुरग्यांक तुवें सांगची गरज ना एक संगत हायलायट कर ये देवा एक बरो नवरो तुवें दिल्ल्या पासो तुका अर्गां या दुसऱ्या दिसा करता आसतना इतलीं वर्सां तो कुटुंबा पासो थंयसर पयशिल्या गांवांत काम करता त्या पासो तुका अर्गां वो एक कण आमी भेटयता आमकां घर बांदूंक ताणें पयशे धाडले ह्या घरांत आमी संतोशान आसा एक तें हांव सांगलें मागलें आतां भुरग्यांच्या शिकपा खातीर देवा तुवें पयशे धाडचे बरी केल्याय मोगाच्या न्हू बारीक गरजेचें हें जावं दी बापाय पासोत या आवय पासोत घरांत मागण्या वेळार एक सेंटेन्स एक वाक्य सांगून मागा ऑटोमॅटीक कितें म्हळ्यार तो वळ मात मेनी अ टायम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ताचें तें कामून तो तें जावंक पुरो ताची जबाबदारी तो करता मोगान करता पूण ताच्या वावरा मरिफात कुटुंबांत बरेंपण जालां न्ही गी ह्या घरांत थोडे फावटी स्त्री पयस काम करते आसा तें दादल्याचें काम घरांत सांजेच्या मागण्या वेळार भुरग्यांक काणगोन पुता मम्मी पयशिल्या गांवांत काम करता म्हाका वचोंक जावना पुता आमच्या बऱ्यापणा पासत मम्मी त्या पयशिल्या गांवांत वचून काम करते आसा कितलीं वरां काम करता गोत्तू ना तिका न्हिदोंक वेळ मेळटा गी गोत्तू ना तिका सोमा पोटाक तें दितात गी हेंय गोत्तू ना पुता आमी मागया जाता जाल्यार दिंबिगाल हात वयर करूनच मागोंक जाय आनी तो व्हळ भुरग्यांकी तो त्याग सॅक्रिफीस कळटलो मोगाच्यान आनी म्हळें बाये दुसरें कांय करचें नाका तुवें आज तावन सुरू कर तूं एक 10-15 दीस जाताना तुका तुज्या कुटुंबांत व्यत्यास दिसतलो भुरग्यांक तूं सांगूंक वचनाका तें सांगचें देवाक सांगलें देव भुरग्यांच्या मोतयेंत घालता बारीक गरजेचें देखून हर एका दिसा जावंक पुरो आमचीं भुरगीं परगांवांत आसात आमी मागोंक जाय घरांत मागोंक जाय हें म्हाका पयलें म्हज्या मोतीक वचोना म्हजो एक खास मित्र आनी म्हजो काजीन रजेर आयिल्ल्या वेळार अशें आमी मस्त उलोवचें एकामेका मस्त आमी संवसाराच्यो जानवायाच्यो संगती पुरा करता मागीर आमच्यो भावार्थाच्यो संगती आसात दॅट इज वॉट वी एन्जॉय पसचें इल्लेशें मागणें कर आमच्या भावार्था विशयांत पवित्र सभे विशयान आमची मस्त तर्कां पुरो आसात आनी अशें म्हणटाना तो म्हणलो एका प्रत्येक संगती विशयांत उल्लेख आनी तो संगत हांव सांगना तो म्हणलो जावं दी आमकां CODP म्हणून आसा पवित्र सभेंत मंगळुरांत
हांगा आसा तुमकांय हांगा आसा तसल्यांत भुरग्यांक शिकपा खातीर ह्या घर बांदूंक ह्या वखदा खातीर म्हणून कुमोक करतात प्रत्येक जाण शिकपा खातीर जायती कुमोक केल्या CODP मरिफात एडुकेर तातूं कुमोक जाल्या तो म्हणालो थोडे पटीन ते पयशे फाटीं बांदिनात एडुकेरा तावन इंट्रस्ट फ्री लोन दिल्लें शिकप जाल्यार मागीर ताका एक टायम म्हूण आसा जे उपरांत ते पयशे फाटीं बांदूंक आसात वाडना ताका अशें उलयतना हो विशय आयलो लेखान ताका एक 10-15 कुडसून दिचे एका बऱ्या कामाक पावल्या उपरांत कित्याक म्हळ्यार ते पयशे आनी एका भुरग्याक पावोवन आनी एका भुरग्याचें जिवीत वयर येसय तो म्हणालो हाका एक कारण आसा म्हणजे म्हणालो क्लिफी हाका एक कारण आसा म्हणजे आमी काजिन्स कित्याक कारण कितें गे म्हण सांगल्यार जर तर त्या कुटुंबांत लोन मेळिल्ल्या दिसा तावन हरी एका दिसा एक आमच्या बापा त्या CODP पासत ह्या CODP कोणा मुखांत्र तें एडुकेर सिस्टम करूंक फावो जालां ती स्टाफ आसात तो एक संस्था आसा तांचे पासत जर तर एक आमच्या बापा दिसपडतें मागलें जाल्यार ह्या भुरग्याच्या मोतींत रिक्तें गुंडायेंत म्हाका कुमोक केल्या हांवें ते पयशे जाता तितले बेगीन फाटीं बांदूंक आसात आनी ते पयशे आनी एका भुरग्याक वचोंक आसात उपकारी मोन रुपीत जाता ना जाल्यार उपकारी मोन आसना ते मात न्ही जावं पुरो आमच्या कुटुंबा भितरच जावं पुरो भाव भयण एकामेकाक कुमोक करतात तांचे पासत मागाचें न्ही गे तांच्या मरिफात कुटुंब वयर येता सबार पोटी कुटुंबांतलो एक सांदो परगांवाक पावता सगळ्या कुटुंबाक वयर काडता ह्या कुटुंबांतले सबार आमच्या मंगळुरींत ह्या उडपीन जावं पुरो मलगड्यो दुवो काजार जायनासतना रावोन भुरग्यांच्या पालन पोशना खातीर कितें वावर दिला तांचे पासत मागाचें न्ही गे ते आमच्या कुटुंबाचो एक सांदो त्या कुटुंबांत त्या एका व्यक्तीन कुटुंबा पासत कितलो सॅक्रिफायस केला आनी सबार जाणां बऱ्या कामार आसलीं टिचरां जावन आसलीं कुटुंबा पासत तांणी त्याग सॅक्रिफायस करून कुटुंब वयर हाडलां हें विसरूंक जायना तो व्हड कुटुंब बरें जाता मोगाचें न्हू देवाच्या योजना प्रमाणे मुखार वेता देवाच्या योजना प्रमाणे मुखार वसा जाय आनी वसाचेच देखून उपकारी मोन ना जाल्यार उपकारी मोन कुटुंबांत ना जाल्यार भुरगीं तांकां ताचें मोल गोत्ता आसना तरे पटी तांच्यात भाशेन उलोवंक पुरो तशें जावंक नजो हें उडास आमी दवरचें मोगाचें न्हू उडास दवरचें सांगता तसो कुटुंब म्हणटा आसतना कुटुंबांत आमी सगळां आसांव परतें थोडें ल्हान ल्हान तांणी काल्पनीक जावन तांणी करचें एक व्हिडियो भशेन करतात पूण तातूंत एक लिसांव आसा परस एक असलें एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो एकलो ताच्या इश्टा लागीं सांगते आसा हांवें म्हज्या पप्पा मम्मीक आमकां पळोवंक ते कस जातात एका बऱ्या संस्थ्यांत दवरलां मागीर तो हाचे कडेन विचारता तुजी पप्पा मम्मी तुजे सांगतात आसात आसता ताका ताणें दिल्ली जाप तिके विभिन्न ताणें कांय पाड करूं ना बऱ्या संस्थ्यांत खंय मस्त पेमेंट करन थोडे पटी कारणांतर कांय करूंक जायना पूण ताणें विचारलें सवाल तुजी पप्पा मम्मी तुजे सांगतात आसात आसता ताका ताणें दिल्ली जाप अशी मोगाचें न्हू पप्पाक आनी मम्मीक म्हजे सांगाता दवरूंक हांव तेदो व्हडलो जावंक ना हांवूच पप्पा मम्मी सांगाता रावता कसलें एक चिंताप मोगाचें न्हू ल्हानसो व्हिडियो तांणी तो मस्त स्क्रिप्ट करून केला आसतलो पूण एक संदेश पळया पप्पाक आनी मम्मीक म्हजे सांगाता दवरचें तितलो हांव तेदो व्हडलो जावं ना हांवून तूं पप्पा आनी मम्मी सांगाता आसा मोगाचें न्हू कुटुंब म्हळ्यार असलीं चिंतना सुलाभ न्ही थोडे पटी कस जातात थोडे पटी थोड्या संदर्भांनी मस्त कस जातात पूण त्या वाकार तसल्या पासत थोडी वेवस्था आसा देवान दिल्या म्हूण पातयेवचें थोड्या संदर्भांनी कांय करूंक जायना पूण तरी हांवून तूं पप्पा आनी मम्मी सांगाता आसा म्हूण सांगून असलीं चिंतना आसल्या वेळार मोगाचें न्हू आमचें काळीजी उपकारी मोनाचें जाता आनी की साबार संगती आसात देखून पवित्र पुस्तकाचेर हांव तुमचे लागीं विनंती करता तुमी ह्या म्हयन्यांत ह्या हप्त्यांत तुमकां वेळ मेळटा आसतना तोबिताचें तें ग्रंथ परत आनी परत वाचा आनी उपरांत तातूंत मागीर तुमी 8व्या अध्यायाक येता आसतना भोव आपुरबायेचें एक मागणें आसा
तो बी ताच्या पुताचें आनी पुताच्या व्हंकलेचें भोव आपुरबाय तें तुमी वाचा 8वो अध्याय वळ 4 तावन 8 पर्यंत. थंय कितली आपुरबायेच्यो संगती तातूंत त्या मागण्यांत घाल्यात आनी तुमच्या भुरग्यांकी सांगा. तुमच्या लग्ना दिसा जावं पुरो लग्ना उपरांत तुमच्या भुरग्यांकी तें मागणें सदांय करूंक सांगा. कसलें म्हाका दिसता तांतल्यो एक थोड्यो वळी वाचच्यो बऱ्यो म्हूण दिसता. हांव वाचतां तुमचे पासत. अध्याय 8 वळ 4 तावन. चेडवाच्या बापायन आनी आवयन न्हीदच्या कुडांतली भायर सरून दार बंद केलें तेन्ना तोबियास अंतुळना वयलो उठलो. ताणें आपले पत्नीक म्हळें, म्हजे भयणी उठ, सर्वेस्परान आमची काकळूत करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया. मागण्याची कितली गरज आसा कुटुंबांत हांगा आमकां स्पश्ट जाता. सर्वेस्परान आमची काकळूत करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया. ती उठली आनी तांणी आपणाक राखून लाभचे खातीर मागणें आनी विनंती करूंक सुरू केली. तोबियास अशें प्रार्थना करूंक लागलो, सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव, तुजें नांव सदैव, ससनाच्या ससनाक आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूं. ससनाच्या ससनाक. आनी आतां पळया सगळीं ती चरित्रां संवसाराच्या आरंभातावन आमी कितें थोडें पळयल्यो संगती त्या मागण्यांत आटापल्यात. तुवें आदांक रचलोय आनी ताका कुमोक आनी आदार दिवंक तुवें येवेक रचली. ह्या दोगांतावन मनशाकूळ उपजालें. तुवें म्हळें मनशान एक सुरय आसचें सारकें न्हय. ताका ताचे सारकी एक सांगातीन करुया. सर्वेस्परा कुडीचे वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पतीन करून घेना. बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां. म्हजी आनी तिची काकळूत कर. आनी आमी आमची उतर प्राय पर्यंत संतोशान सांगाता जियोशी कर. आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हळें, आमेन आमेन. उपरांत तीं ते राती न्हिदोंक गेलीं. सगळीं सोडवणेची चरित्रां मोती घान्न. देवा, आमकां आमच्या उतर प्राय पर्यंत तूं सांगाता दवर. जर तर एका कुटुंबांत हें मागणें सदांय म्हणटी जाल्यार देव हें मागणें इन्कार करीत गे. कितें म्हणटात? आमच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग तूं दी म्हूण सांगून मागता जाल्यार देव तें इन्कार करीत गे. देवा, आमकां हर एका दिसा तूं राख आनी सांबाळ. आमकां जेवंक खावंक कुटुंबांत दी. एकवट माया मोग दी. एका मोनाची एका काळजाची जावन व्हंकल आनी न्हवरो हें मागती जाल्यार देव दिनासतना रावात गे. खंडीत रावना. हो आमचो भावार्थ मात न्ही मोगाचें न्हू. हो आमचो अनुभव. जें कितें आमी आशेलें ताच्या परस 10 वांट्यांनी देवान दिलां. आनी आमी आशेलें जाल्यार देव तें दिनासतना रावात गे. खंडीत दिता. असल्या उतरांनी एकामेकाक जागया. पूण पयल्यान पयलें तुमी हर एकलें तोबिताचें ग्रंथ तें पुस्तक तुमी तुमचें करून घेया. आनी तांतलें बऱ्यांतल्यो बऱ्यो थोड्यो संगती एकामेकाक गरज पडटना तांकां विवरून सांगा. आमच्या उतराक व्हडलें मोल ना. आमच्या उतरा वरवीं व्हडलें कांय जायना. पूण पवित्र पुस्तकाचें उतर एक सांगून ताचे बराबर एक ल्हानशें मागणें केलें जाल्यार तें सक्सेस पास. तांचो दुबाव ना. एक घडीभर मावून रावया. आमचीं कुटुंबां देवाचें योजन म्हूण सांगून मावूनपणी देवाक अर्घां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उपकारी काळजान एक या 2 कांतारां म्हणून सोमयाक हरसिया. कुटुंबान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, कुटुंबान
모자 꾸టు만 모자 지수 지수 또에 라옹 지수 또에 상가다문이요 지수 지수 또에 라옹 지수 또에 상가다문이야 꾸టు만 모자 꾸టు만 모자 꾸టు만 모자 꾸టు만 모자 꾸టు만 모자 지수 지수 또에 라옹 지수 또에 지수 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 또에 라옹 지수 또에 지수 모갈 또에 सकड़ा में मनिया जीसु मोगा तोए जीसु दयाल तोए जीसु दयाल तोए जीसु 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 तोए राओ को जीसु तोए जीसु जीसु तोए रावो को जीसु तोए तीसरे चरण कुटमान मुझा एक कोड दी तू कुटमान मुझा माई पास दी तू सोते कुटा मुझे संतोषान भरतो आणि कुटा मुझे उल्लासान भरतो ही मागणी आम्ही भेटवून देवणी गीत आम्ही भक्तीपणे म्हणूया कुटुमान मुझा एक ओट थी तो म्हणूया कुटुमान मुझा एक ओट थी तो कुटुमान मुझा माई पास दी तो कुटुमान मुझा माई पास दी तो जीसु जीसु दी तो एक ओट माई पास थी तो जीसु जीसु थी तो जीसु जीसु थी तो एक ओट माई पास थी तो कुटुमान मुझा कुटुमान मुझा वड़ा ताळ्या कुटुमान मुझा कुटुमान मुझा कुटुमान मुझा जीसु जीसु तोए रावो को जीसु तोए जीसु 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 तोए रावो को जीसु तोए उटा मुझे संतोषान भरतो सांगता कोटा मुझे संतोषान भरतो कोटा मुझे उल्लासान भरतो कुटा मुझे उल्लासान भरतो जीसु जीसु दीतो संतोष उल्लास भरतो जीसु जीसु दीतो संतोष उल्लास भरतो कुटुमान मुझा कुटुमान मुझा कुटुमान मुझा कुटुमान मुझा जीसु जीसु तोए राओ को जीसु तोए सकड़ा में मनिया तो जीसु तोए राओ को जीसु तोए जीसु
Gesù Toye Raung ko Gesù Toye. San Pauluनु एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप 5वो अध्याय वळू 20 आनी 1 तावन फुडें. ह्या वेळार आमी करचो नियाळ कुटाम पवित्र सभेचें सोपान. देवाचें योजन आमी तोडो नियाळ केलो. कुटाम पवित्र सभेचें सोपान आनी हातूंत सांत पावलो आमकां थोड्यो गरजेच्यो इशारे हातूंत दिता. हाका तकलें नांव दिलां क्रिस्ती घोव बायलां, भुरगीं आनी आवय बापूय. क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालतीं जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोमयाक काल जाल्ले परी काल जावन चलासय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारोक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता, तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक खाल जायचें. पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो, तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी खतावीन जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. तेच परी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात, तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना. बगार तिचें तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त येस परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. तीं दोगांय एक कूड जातलीं. हें एक व्हड गुठाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हूण हांव सांगतां. म्हणटच तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचें मोदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं. पत्नी आपल्या पती थंय मानान चलो. भुरग्यानो, तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला. हें तुमचें कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी. वो उपादेस बासावणी दिवंक पयलो. ती बासावणी अशी, हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें. ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें. बापोयानो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्हय. बगार तांकां बूद सांगून तांच्यो सुखी तिदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणें तांकां वागया. देवाचें उतार हें. देवाचें उडकार. कुटाम पवित्र सभेचें सोपान. हें सोपान आमी हर एकल्यांनी जारी करूंक आसा. वाचलें एक गडीत अशें आसा. दोग जाण हायस्कुलान ते इश्ट खंय. ताचे उपरांत सुदारणे 20-25 वर्सां ते मेळोंकूच नान. एक फावटी मेळ्ळे. मस्त लोक आसच्या जाग्यार खंय मार्केटीन गी खंय मॉलान गी खंय कडेन मेळ्ळे. एकलो ताच्या व्हंकले सांगात आसलो आनी एकलो एकलोच आसलो. एकामेका वळख आनी मेळ्ळी तांकां तांची. ताका 20-25 वर्सां उपरांत मेळचें. कोण तो व्हंकले सांगात आसलो, बारीक खुशाली खंय हॅप्पी हाताक हात धरून चलत्यात, उलयत्यात, हसते आसात. मागीर आनी विचारलें खंय, तूं नवोच काजार जालो दिसता, ह्या बारात काजार जालो दिसता.
तो म्हणालो की ना ना एक 10-12 वर्सां जालीं म्हणालो की 10-12 वर्सां जालीं हो तुमगेर घरा तर कामाक मनशां आत आसता ना ना तशें कांय ना ती मॅनेज करता हांव कामाक येता तुमकां कांय उणें नासता ना ना कसलें आसात म्हणालो खंय तर मागीर तुमच्या इतल्या संतोश भरीत जिविताक कारण कितें कारण कांय ना म्हणालो खंय कारण कांय ना हांव हर एक फावटी घरांत हांव भायर येताना व्हंकलेच्या कॉपालाक एक किस दिल्या वचना ताणें एक्सप्लेन केलें हाका मागीर आमी सकाळीं एक आमकां एक अशें जॉगिंग एक वॉकिंगाक एक सवय आसा दोगांय सांगाता बेतांव थोडे फावटी चलतना कांय व्हंकलेच्या शुजाचो लेस म्हणी कांय सुटलो जाल्यार तिणें सांगता म्हणशें राखना बैले म्हजो बांदून जाता तो मागीर थोडे फावटी ती मार्केटे परा वचोंक आसता पावसांनी आयलो जाल्यार हांव तिका आपूण हाडून पिकअप करूंक येता मागीर दुसरें कांय ना ल्हान ल्हान कालें बड्डे परा येताना कांय ल्हानशी केक आलें परा हाडचें तितलें व्हडलें कांय ना म्हणलो खंय आतां हो चिंता हांव एक कसलो न्हवरो हांवें किस दिवचो सोडया आज म्हण मोती चिंता आज म्हणसर खंय भायर येताना सांगून गेल्लोय ना थोड्यांक ती बारी पाड संवय उदास दवरा घरांत हांव भायर येताना सांगून वचा जाय आनी कितल्या वेळार फाटीं येता म्हूण सांगा जाय हें व्हेरी सिंपल जर तर आतां चिरको सांगता मम्मी हांव सांजेर 6 वरार फाटीं येता सकाळीं गेला जावंक पुरो सकाळीं 6 सांजेर 6 वरां म्हणसरी आवय गेटी कडेन पळयना ती गेटीक पळयत ना पूण 6 जावन 1 मिनीट जाताना ती गेटी कडेन पळयता आयलो कोण ना येता कोण ना आनी ताच्या उपरांत जर तर इल्लो वेळ जालो कालें जालां गाय घरच्यांक कन जाता मोगाच्यान हें उडास दवरचें घरांत हांव भायर येताना हर एकल्यांनी आमी गरजेंत तें एसिस्टंट पाद्र्याप आसल्यार तांचे कडेन या तें क्लर्क आसल्यार क्लार्का कडेन सांगून वचोंक आसा भायर वेते आसा असल्या जाग्याक वचोंक आसा काम आसा इतल्या वरार फाटीं येता कोणी आयल्यार एकत्र रावोंक सांगा अर्जंट आसल्यार वचोंक सांगा फोन नंबर काण घेया भारी गरजेचें तूं चिंता मोतींत हांव कसलो मनीस किस दिवचो सोडया हांवें आज म्हणसर सांगलें सोमेत ना जॉगिंगाक आनी वॉकिंगाक लेस मातसो सोडया वचोंकूच वचना सांगात तूं चलना आमी पावस आयल्यारय वत पडल्यार तितलें हांगा कांदार घालून कशें मनी घालून अर्द्यार घालून वन हाडटा वस्तू हांव खंय येता पिकअप करूंक आनी हें पुरा चिंतून म्हणालो खंय आमी आनी एकटी मेळया उलया म्हूण सावन टेलिफोन नंबर कान म्हणून धांवलोत तूं खंय घरा वचून कांय व्हंकले कांय पुटलून धरणे किस दिलो जावं की पुरो गुत्तू ना घालें म्हणून तिणें कांय विचारलें आसतलें काल सायबा तकली म्हणी सोमान हांवें तुका हे चिंतल्या जाका कांय मंड्याक म्हणी मार जालो गी येताना असो मारलो म्हळ्यार ती कांय सोयर पडलां आसतलें हाका पळोवन आज पयले फावटी नवें सावन पळयलें म्हाका अशें न्हू ल्हान घडीत ल्हानशें घडीत तुज्या ह्या संतोश भरीत जिविताक कारण कितें कांय व्हडलें ना कांय व्हडलें ना थोडी आसूंक पुरो थोडी ती वस्तू फाटल्यान तें जाय हें जाय म्हूण सावन इरिटेशन कर मेंदू खातली दादले मनीस आसूंक पुरो आज तें रांद हें रांद तें जाय हें जाय म्हूण सावन उपाद्र दितले आसूंक पुरो पूण मेजॉरिटी एक बरें उतार कुटुंबांत एक सांगाता बसून एक इल्लेशें उलोवणें काल एक ल्हानसो टॉक आयकलो डॉक्टर गुरुराज कर्जगी तो म्हणटा तुमच्या आवय बापायक मलगड्यांक तुमी दिवचें व्हडल्यांतलें व्हडलें इनाम म्हळ्यार तांचे सांगाता बसून एक 5 मिनट आयकोवचें ताचे बराबर ताकाच संबंदून एक मिस्टर जॉनी लिवर तसो एक आवय बापाय विशांत एक ल्हानसो एक टॉक आयकलो 2 या 3 मिनटांचो तो म्हणटा जर तर तूं आवय बापाय कांय इनाम दिवंक आशेताय कांय करूंक आशेताय जाल्यार बस देगेन आनी आयक उलयनाका आयकल्यार पुरो ती उलोवंक ती उलयतात ती सांगली ती परतून परतून सांगतात परतून आयक कांय जाप दिना तुजें एका आलें सायबा सदां एकच पेंपारें फुंकताय सांगा नाका आयक कोणाक गुत्तांनी कितले पटी सांगूंक तांचें हांव उरलां म्हणून गुत्तो ना
मोगाच्यानो कुटुंबा जिविता विशांत पवित्र सभा सबार संगती आमच्या मुखार दवरता. कुटुंबा विशांत पवित्र सभेचें सोपान अशें आसा. 2 प्रमुख उद्देश आमच्या मुखार दवरता. द फर्स्ट वन वेल-बीइंग ऑफ द स्पाउजस म्हणटा व्हंकलेचें आनी न्हवऱ्याचें बरेंपण, एकामेकाचें बरेंपण, एकामेकाचें बरेंपण. आनी जर तर व्हंकल न्हवऱ्याचें बरेंपण आशेता, न्हवरो व्हंकलेचें बरेंपण आशेता, तें कुटाम बाळटा. वेल-बीइंग ऑफ द स्पाउजस सांगतस त्या न्हवऱ्याच्या भावांनी भयण्यांनी आवय बापायन कुटुंबाच्यांनी व्हंकलेच्या आवय बापाय भाव भयणी सगळ्यांनी ह्या व्हंकलेचें ह्या न्हवऱ्याचें बरेंपण आशें जाय. भारी गरजेचें. आमचें काम तेंच हांचें बरेंपण आशें तांकां बरें जावं दी. ती नवें कुटाम बांदतात तांचें कुटाम बरें जावं दी. कोदलोन घालूंक न्ही, नाका जाल्लें सांगूंक न्ही. आनी दुसरें जर तर देव भुरग्यांचें देणें दिता जाल्यार बिगेटींग एंड अपब्रिंगींग, देव दिता जाल्यार त्या भुरग्यांचें देणें स्विकार करचें आनी पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणें त्या भुरग्यांक वाडोवचें. भावार्थांत त्या भुरग्यांक वाडोवंक आसा. एकच उद्देश आसूंक जाय, एक दीस त्या भुरग्यांनी सर्गाक वचून पावूंक जाय. 2 पवित्र सभेचें शिकोवणेंत प्रमुख भाग. एकामेकाचें बरेंपण, भुरग्यांचें जनन आनी भुरग्यांची वाडावळ, दोनूच संगती. आनी ह्या संदर्भार मोगाच्यानो तुमचे लागीं विनंती करता. थोडे पटी तुमकां काजाराक आपयतात, रेस्पेराच्या मिसाक वचोंक जायना, हॉलाक म्हत्वाचें डान्स करून फाटीं येवचें. एक संवय तुमच्या मतींत तुमकांत तुमी एक प्रिपेर करी जाय. जर तर कोणें काजाराक आपयलें जाल्यार रेस्पेराच्या मिसाक वसा. एक म्हयन्याक एक पोटी म्हणी आपयना जाल्यार व्हडणी कोणाचें रेस्पेर आसा म्हूण तुमकां कळल्यार टावनांत आसतात खंय न्हय खंय कडेन, त्या रेस्पेराच्या मिसाक एक वचोंक प्रयत्न करा. आनी गेल्ल्या वेळार न्हवरो एका कोणशांत व्हंकले एका कोणशांत बसनाकात. तुमी गेल्लीं एकाडेंत बसा. अरे एका रेस्पेरा वेळार तें रेस्पेराचीं वाचपां आसात. कांय एक त्या शर्मावांत 1 या 2 वाक्यां खंडे जावन तुमकां एक नवें आयकूंक मेळटलें. सगळें आयकून उडास करचें म्हणून ना, 1 या 2 वाक्यां. आनी तांच्यो ती एकामेका भास उतार भास दिता आसतना तुमकांय एक अवकाश तुमच्योय आंगोण्यो भासो नव्यान करूंक. बारीक गरजेचें मोगाच्यानो. ह्या संगतींत आमी तितके सुकल्ले बरी भोगता. आनी जायते फावटी काजारा वेळाचेर थंयसर तीं वाचपां वाचूंक येवचीं, ह्या भावार्थाची प्रार्थना वाचची, ती म्हाका दिसता रेस्पेराच्या मिसाक वचूंकूच नात की म्हूण दिसता. सबार फावटी पाद्य येवन तेणें येवचें हेणें येवचें, तरे फावटी भावार्थाची प्रार्थना खंयचे कडेन वचूं म्हळ्यार आमरप जाता जावं की बरो, कांय तिके खाऊ जेनी जाता जावं की बरो ना. हरी एका रेस्पेराक एक 2 साक्षी म्हूण आसात. आपयचे पडटा, साक्षी मुखार येया मुखार येया. अरे रेस्पेराक साक्षी नासतना काजार जायना. घरच्यांचें पयलें काम तें, भारी व्हडली जबाबदारी. 2 साक्षी जाय. तांकांय ती मागीर मायकाचेर सांगचें पडटा, या 2 साक्षी, न्हवऱ्याक एक व्हंकलेक एक. मोगाच्यानो तुमच्या भुरग्यांकी तांकां काजार येवच्या वर्सां जावन पडटा तांकां सांगा, वच पुता एक 2-4 काजारांच्या मिसाक वच, एक बरी तयारी कर, एक वाचपां आयक, कितें ती सांगतात म्हूण चीप दिवन आयक, गमण दी. कुमगार काणगोच्या प्रास दिवच्या प्रास पयलें एक लांब पवित्र सभेचें मागणें आसा, तें मागीर वाचून सांगता. देखून मिसाचो बूक हाडला. भोव आपुरबायचें 3 मागणी आसात. त्या मागण्यांत इतल्यो सकळ संगत्या त्या मागीर पळोवया. आनी ताच्या बराबर मोगाच्यानो लग्ना जिविता विशांत पवित्र सभा म्हणटा आमी तयार करी जाय मनशांक.
आमी मनशांक तयाराय करीचे कशी हर एका लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करच्या मनशांक भोव कश्टांचो एक सक्रामेंत म्हळ्यार लग्नाचो सक्रामेंत. दिल्ली उतारबास मुकल्याक 50 वर्सां 60 वर्सां पाळीचे न्ही केळ न्ही कितल्या चिंतल्यारी पावचे ना म्हणटना 3 संगती आसात मुखार पवित्र सभा आमच्या मुखार दवरता. कितें पयल्यान पयलें ती जाणवाय जाय जय लग्ना जिविता विशांत जाणवाय जाय जय नॉलेज. देखून कोणाक समजना तांकां काजार जावंक जायना ती अडकळ काजाराक एक काजारी जिविता विशांत सगळी समग्र समजोणी जाय जय. नॉलेज ऑफ दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें जबाबदारी आसा कुटाम सांबाळूंक आसा. आदी एका काळार जातालें जावं पुरो आतां तशें न्ही आतां मस्त करसी आसा. सबार पटी उलयता आसतना म्हणटात काजार एकत पटीन जावचें जाल्लो खर्च पुरा करया बरें जायचें खंडीत काजार जाल्ल्या दिसा तावन मिटर चालू जाता बाबा तेंय उडास दवर. एका घराक रेग्युलर बिल्लां कितलीं आहात म्हूण तुमकां गोत्त आसा. म्हज्या प्रसर तुमकां कळीत आसा एक 10-12 बिल्लां रेग्युलर तीं. टेलिफोनाचें एक बिल्ल म्हूण आसा टीव्हीचें एक बिल्ल आसा घरांत कितलीं मोबायलां तितलीं बिल्लां आहात. आदी एकच आसतालें दोरयेन बांदून घाल्लें फोन सकाळी गेलें पोटा घालना काय पोटा घालना काम करताय ते असं जायतीं आसात. देखून ही समजून जाय जय. आदी एका रेखीन बरें आहलें तें फोन एका कडेन बांदून घाल्लें तें इंत आसतालें तें खंय व्हरूंक जायनातलें उलोवचें तें इंत्यान उलोवचें आहलें गरजेचें उलोवन बंद जातालें. एनीवे नॉलेज ऑफ द सॅक्रमेंट देखून एक बरी तयाराय लग्ना जिवीत म्हळ्यार कितें म्हणलें समग्र समजोनी आमच्या भुरग्यांक जाय जय. काजार जाल्यार दीस जावन तांकां एक तयाराय म्हूण आसा. उपरांत ती ऑनगोईंग फॉर्मेशन म्हणटात त्या विशयान मस्तिलो वावर जावन आसा. 5 वर्सां जाल्ल्यांक लग्न जावन 10 वर्सां जाल्ल्यांक 15 वर्सां जाल्ल्यांक एक तरबेती म्हूण आसा जय. आसा करतात तातूंत भाग्य जय. काजार जावन 5 वर्सां जातना आमी खंय पावा जय. एक 10 वर्सां जातना खंय वचून पावा जय. एक 25 वर्सां जातना भुरगीं तरणाटी जातलीं भुरग्यांक काजाराची प्राय जातली. ती तयाराय काजार जाल्यार दीस जावन तूं गरजे पडटा. मागीर काजार जावन एक 30-35 वर्सां जातना रिटायरमेंट जालें मागीर काम करूंक जायना रिटायरमेंट प्लॅनी जायचे. मोगाच्यान हांव कुटुंबा जिवीत म्हणटना हेंय उडास आसूं दी ह्यो कांय नव्यो संगती न्ही. एक अंताक पावतना आमकां कोणी काम दिना आनी काम दिल्यार रोखडें काम करूंक जायना पूण तान आनी बूक रावना आनी हेरां मुखार हात उदारे करूंक बरें दिसना. समजूनी म्हळ्यार ती दुसरें स्वतंत्र जाय जय. मोगाच्यान लग्ना जिवितांत कोणी कोणाचे गुलाम न्ही. गौरव दिवंक आसा रिस्पेक्ट दिवंक आसा मोग करूंक आसा मान दिवंक आसा काल जावंक आसा गुलाम न्ही. व्हंकलेची मर्याद व्हंकलेक न्हवऱ्याची मर्याद न्हवऱ्याक बोथ आर इक्वल्स. कोणी बॉस न्ही आनी कोणी उठ बॉसी न्ही एकतल्याक. हें सती वळखून घेवंक जाय. स्वतंत्र म्हळ्यार तें आनी ह्या स्वतंत्रा विशयांत फ्रिडमा विशयांत थोडे पणी सूख समजोनी आसा. थोड्यांनी चिंतचें गे स्वतंत्र म्हळ्यार म्हाका कितें जाय म्हूण दिसता हांवें करचें ना. म्हाका कितें जाय म्हूण दिसता तें करनासतना रावचें स्वतंत्र. आय विल नॉट डू वीच आय वॉन्ट टू डू दॅट इज ट्रू फ्रीडम. जावं पुरो कोण एकल्याक कांय बिडी ओडची एक संवय आसा ताका बिडी ओडया म्हूण बगता. बिडी ओडचो स्वतंत्र न्ही तो बिडी आज ओडिजे म्हूण बगता तो ओडिना
दॅट इज फ्रीडम. तो स्वतंत्र म्हणयत मनीस. च्या पियेचे म्हूण बगता पूण हांव च्या आतां पियेना. दॅट इज फ्रीडम. ना जाल्यार म्हाका च्या पियेना जाल्यार तकली पडटा, कालंगी जाता, तकली उसळ्ळे बरी जाता. तो गुलाम जाला च्याक. दॅट इज नॉट फ्रीडम. देखून मोगाचें हांव खरो स्वतंत्र म्हळ्यार कितें म्हूण समजून घे जाय. म्हाका कितें करीचें म्हूण दिसता तें आतां हांव करिना. ह्या घडये करिना. हांव फ्री. आनी तिसरें मौन आसा जाय. पुता तुका काजार जावंक निजवणी मौन आसा गी. आवय बापायनो इसारा भुरग्यांक मागीर थोडे पडें एक बाकीच्यान इरिटेशन करचें. कितें रे काजार ना गे तुका? 30 वर्सां जालीं? पोर एक ताका एक बरी एक जाप एक व्यंग्य तरान थोडे प्रजापी बारी व्यंग्य आत पूण बारी जावन वय आसा. काल्याक रे ताका मारलें तुवें? सुमारपणी इसारे लागलो काजार जायना रे म्हणून. एक दिवन सोडलें म्हणलो. आनी इसारना तो ससनाक. ना तसो वेळ येवना पुरो. या तोय सोदून आसा जावंक पुरो. उठ्ठा बसतना कितें रे काजार ना गे? तरी पूण तांकां मौन ना जावंक पुरो. मनशाक देवान स्वातंत्र्य दिलां न्ही गे. थोड्यांनी काजार जावंक आसा, थोड्यांनी धार्मीक जावंक आसा, थोड्यांनी अवंकार रावंक आसा, थोडे कारणांतर कुटुंबा पासत अवंकार रावल्ले आसात, विविध संगती आसात. आनी एकल्याच्या स्वातंत्र्याक आमी कितें आड येवचें? पूण आमकां एकंत आसा, आवय बापाय एकंत आसा, जबाबदारी आसा. पूण संवसारान सगळ्यांनी सारकें म्हणना न्ही. हेंय समजून घेवचें मोगाच्यानो. कित्याक मागीर तांकां थोडे पूण मस्त बेजाराय आसता. जावं पुरो सैरीक सोदली, सैरीक मेळोना या सेट जावना. देखून मनशांक कोणाय कितें तांच्या स्वातंत्र्याक आड वेचें न्ही, तांकां इन्सल्ट करचें न्ही. अशेंच जाता थोडे पटेन थोड्यांक भुरग्यांचें देणें देवान दिवंक ना. तांकां इन्सल्ट करचें नो. तें आमचें काम न्ही तें. देवा कडेन मागया. देवा ह्या कुटुंबाक कितें ती आश येता तें तूं फावो कर. मागल्यार पुरो. मोगाच्यानो एका बऱ्या कुटुंबाचें लक्षान हें पुरा मोतीन दवरता आसतना घरा बायल भुरगीं राखतात म्हणलें एक ज्ञान आसल्यार पुरो खंय तो संवसार तें कुटाम संतोशान आसता. हर एका घरान त्या दादल्याक मोतीन धरता आसल्यार म्हजी पतीन आनी भुरगीं म्हाका राखतात, म्हाका राखून रावल्यान तीं म्हणलें हें सामान्य ज्ञान जर तर आमकां आसा जाल्यार हें हर एका हंताचेर आसा मोगाचें न्हू. तो जबाबदारी बरी जाता. म्हाकाय सकाळीं ऑफिसाच्या वेळाचेर पिरगजेंतलीं ह्या हेर मनशां येवन राखतात म्हूण तें ज्ञान म्हाका आसलें फुडलें म्हजें काम बऱ्या तरान करूंक जाता. कोण एकलो खंयच्या जावं बरो खंयच्याय एका ऑफिसांत काम करचो मनीस म्हाका तें काम म्हाका सांबाळ दितात, म्हजें काम हांवें करूंक आसा, लोक आतां तांच्यो गरजो घेवन येता म्हूण समजल्ल्या वेळार तो मनीस वेळार थंय पावता. तो आयिल्ल्या मनशांक स्पंदन करता. सकट डिपार्टमेंटी तशेंच पोलीस डिपार्टमेंटूय तशेंच लोक तांच्यो गरजो घेवन येतात, तांकां बेस्तावंक न्ही. तांकां आयिल्ल्यांक तांकां कितें आयलोय भावा भयणी. पूण थोडे फिल्मांनी बरो व्यंग्य दाखयतात तशें ना गजाली. तश्यो गजाली सकट सत न्ही. बऱ्या काळजाचे मनीस आसात, बऱ्या काळजाचे मनीस आसात. जावंक पुरो थोडे कारणांतर थोडे तशें फिल्मान दाखयलां जावंक पुरो तशें व्यंग्य भशेन तशें ना गजाली. तेय कुटां मारले ते मनीस न्ही. तांकांय काळीज नाय.
आसा पूण हें आमी सगळ्यांनी समजून घेवंक आसा मोगाच्या वडिलांनो हर एकल्याच्या मोतीन ती आसूं दी घरा म्हजीं मनशां म्हाका राखतात कोण एकल्यान आनी एकल्याक विचारचें तूं कालें करताय हांव काम करतां तुजी व्हंकाल ती जस्ट हावज वायफ ताका ताणें दिली जाप बारी बऱ्या युअर वायफ कॅनॉट बी जस्ट हावज वायफ मागीर ताणें दिल्लें एक विश्लेशण बारी आपुरबायचें तो म्हणटा तुजी व्हंकाल जस्ट एक हावज वायफ न्ही बाबा तिका 10 हात आसात ती एकाच वेळार 25 नंबराचीं कामां करता मांयक मांवाक तुका भावांक भयण्यांक देरांक नंडांक सगळ्यांच्या गरजांक पावता तिका 10 हात आसात आनी उडास दवरा तो शब्द हावज वायफ म्हणलो शब्द ना सुकोनी यूज करनाकात थोड्यांक आतां हांवें सांगतात तूं कालें करता ना हांव हावज वायफ घरा नो होम मेकर न्हवऱ्यान घर बांदलां जावंक पुरो पूण घर करचें तुवें बाये यू आर ए होम मेकर ही इज ए होम बिल्डर और हावज बिल्डर म्हणयात ताणें काम करून पयशे धाडले घर बांदलें पूण घर करचें स्त्रीयेन आनी मागीर निमाणें तो म्हणटा जब घर में औरत नहीं रहती है सब बिखर जाता है घरा स्त्री ना जाल्यार सगळें गेलेंत सगळें गेलें म्हाका ल्हान ल्हान ह्या संगतींनी कितली गुंडायेची जाणवाय दिल्या कितली गुंडायेची जब वो चली जाती है ना सब बिखर जाता है सब गिर जाता है सब टूट जाता है समझोन कैसे ही देखून म्हणटात मोगाच्यानो हिंदींत परिवार साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार इज्जत सम्मान और परवाह करने से परिवार बनता है सांगाता राहुल्यान कुटाम जायना सांगाता गुणयन पियावी आसात पोटेटोय आसात एकामेका संबंध घेया सोडून घाला गी धरणेर एक एक कुशीन धांवता एकामेका आणटानान ते परिवार साथ रहने से नहीं प्यार इज्जत सम्मान परवाह करने से तसोर तो सोमोगाच्यानो सांगाता राहुल्यानय एका पाक्या पंदा एकामेका ते मोग गौरव आणि कंत हुस्को एकामेकाचो कंत हुस्को भुरग्यांकी तो कंत हुस्को आसा जंय आमचो पाप्पा पयसल्या गांवांत वतांत कोरपोन थंय काम करता आमची मम्मी खंयगे कडेन काम करते आसा कोणाच्या घरा जावंक पुरो या ऑफिसान जावंक पुरो काम करता तिणें धाडल्या रक्ताच्या घामाच्या पयशांनी आमी जेवते आसा धोळ गौरव वाडटा सम्मान तिचे थंय कंत हुस्को वाडटा नाजाल्यार ती 8-10 वर्सां या तो जावंक पुरो 8-10 वर्सां काम करून गांवाक येतना तो चिंतून आसता पुरा इल्लें जमोन दवरलां आसतलें रिटायरमेंट प्लॅन आनी पुरा केलां आसतलें हांगा येतना कांय येना ही सारची गत ना थोडे पटी मागीर थोडे पटी सारचें आसा फाटीं वचना हांवें तूं आरे बाबा 10-25 वर्सां म्हळ्यार 50 वर्सांचें हांव कमूक जालें आनी खंय येचें आतां पात पांय गांठी दुखतात म्हाका आनी खंय येचें ना ना वचून आनी 2 वर्सां काम कर न्ही तशें जायना प्यार इज्जत सम्मान परवा कुटुंबांत थंय दाखयतना जायत्यो संगती सारक्यो जातात मोगाच्यानो सारक्यो जायचय देखून पयलींच्यो 2 संगती उपरांतल्यो 3 संगती मोगाच्यानो कुटुंबाची भिताविशान पवित्र सभा आमकां स्पश्ट करता एकामेकाचें बरेंपण आतां कितें सांगलां मोगाच्यानो तें वाचप आमी आयकोवया लग्नाच्या संभ्रमा वेळार कुमगार काणगोच्या प्रास पयलें 3 मागणी आसात A, B आनी C सगळें वाचिना गरजेचो भाग वाचता
बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात, तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन तुमसू तांचे मोदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. देखून लग्न दोगांतय न्ही, लग्न त्या गांतय देव आसा. देव ना जाल्यार लग्न उरना. देव ना जाल्यार लग्न उरना. म्हज्या वळखीची एक भयण हर एका दिसा आयतारा दिसा मिसा प्रास पयलें तिच्यो एक पयल्यो 6 आसुल्ल्यो आतां 7 वाती भेटयते आसा. एक न्हवऱ्या पासत खंय, एक बाबा पासत खंय आनी तिच्या वळखीच्या पासत तिका ल्हान आसतना कुमो केल्ल्या पासत एक 7 वाती हर एका आयतारा दिसा मिसा पयलें एक 7 वाती तांचे खातीर मागून पेटोवच्यो. मागीर थोडो वेळ सक्रामेंता मुखार वचून बसचें, तांचे पासत मागचें, मागीर मिसाचो संभ्रम. हें रुटीन. एकामेका पासत मागूंक बारीक गरजेचें. आनी आतां पळया, आपूण बांदून हाडटात तें कुठाम मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. कितल्या जाणांनी काजारा वेळार आयकलां म्हूण गोत्तू ना. आनी आतां पळया मुखार येतना आनी हे तुजे दुवेचें व्हंकलेचें नांव काडून मागतात. तुज्या सुबाम देन्यांनी भर. आतां 2 संगती आसात पळया शब्द. पतिनेचे आनी आवयचे कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मोळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोबों. 2 संगती पळया, पतिनेचे आनी आवयचे. जर तर ती बरी पतीन जायना, तिणें दुसरें खालें करनी फायदो ना. जर तर ती बरी आवय जायना, हे 2 जबाबदाऱ्यो. सुनू, नणंद, बावोजो हें पुरा मागीर. 2 शब्द पवित्र सभा ह्या मागण्यांत उल्लेख करून सांगता. बरी आवय आनी बरी पतीन. हें जालें जाल्यार बाकीचें ऑटोमॅटीक जाता. आनी उपरांत पळया, ह्याय तुज्या पुताचेर ताचे न्हवऱ्याचें नांव काडून मागतात. तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापोय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. जबाबदारी पळया मोगाच्यान. विश्वासी पती आनी खरो बापोय ह्या मागण्यांत 4 शब्द धांबून म्हणले बरी उल्लेख केल्यात. बरी पतीन आनी बरी आवय, बरो बापोय आनी खरो विश्वासी पती. आनी आज सगळीं लग्न जाल्लीं. तुमी विचारा, आपूण एक विश्वासी पती जालां गे, भुरग्यांक एक बरो बापोय जालां गे, आपूण एक बरी आवय जाल्यां गे भुरग्यांक आनी एक बरी पतीन जाल्यां गे. हें कोणायक आनी एकल्याक बोट दाखोवचें नाका. हें वैयक्तीक. हांवें म्हाका ती सारी जाय, हांव एक विश्वासी मनीस जालां गे, म्हज्या आंगोण्याक बसोवण्याक हांव विश्वासी रावलां गे. सुलाभ ना तर पूण कस जातात. एक बरो याजक हांव जालां गे. गंभीर सवाल मोगाच्यानो, गंभीर सवाल. तुमच्या भुरग्यांक जर तर लग्न जालां तांकां इसारा, पुता तूं एक बरें वखाल जालां गे, एक बरी आवय तूं जालां गे पुता, तुज्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिताय गे. देखून तें सुरूचें सवाल पळय मिशेल ओबामान सांगलें तें परत हाडा हांगा. आमी कितें घेवन भितर रिगल्ल्या त्या घरान गेल्ल्या व्हडल्या घरा तेंच घेवन भायर आयल्या. देखून मोगाच्यान हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. आवाजच्या फिरगेचें ते 1-2 हॉलां आसले वरवीं मस्तूक हजारां जातात.
देवा करगा मस्त काजारां जातात. पूण तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या मनशांक जागोवंक आसा. पुता दुवे बरी तयाराय कर पुता. ह्या लग्ना जिविता विशयान सगळी समजोनी घे. कितें सगळें जाणा जावंक आसा. काल सर्टिफिकेटी खातीर 2 दिसांचे प्री कॅना प्रोग्राम पावना. पुता दोगांय जालां जाल्यार वचून एक घडी एक हप्तो रेतीर करा बरी. धाडा तांकां एक अरेंजमेंट कर. तुमी दिया मोगाच्या न्हू. कित्याक म्हळ्यार तांणी दिवची ती भास. 1 किलो फ्रूट्स हाडले बरी न्ही तें पाड जाल्यार उडयत. मुखल्या सगळ्या जिविताक करची ती भासवणी. पुता दुवे तुका हाची समजोनी आसा गे. फ्रीली अँड विलिंगली आर यू मॅरींग. संपूर्ण स्वतंत्र आसून तूं काजार जाताय गे. न्हवऱ्या विशांत न्हवऱ्याच्या कुटुंबा विशांत सगळी तुका समजोनी आसा गे. काजार एका व्यक्ती कडेन न्ही. काजार एका समुदाय लागीं जावचें. त्या कुटुंबांत कशीं आसात. पळय अब्राम कितें म्हणालो. म्हज्या दायजां गोत्रा मदें वच आनी म्हज्या पुताक सेवकाक सांगून प्रामाणीक सेवकाक धाडटा. वचून सोदून काड. गूण पळय. गरजेचें मोगाच्या न्हू. आनी मुखार लास्टचें वाक्य. मोगाळ बापा तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच तीं एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो. आनी एका मागण्याच्यो गरजेच्यो संगती पळयात. बापा सुखांत ती तुका वाखन. दुखांत तुका उलो मारूं. वावरांत तूं लागींच आदार दिवंक लागीं आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगूं. तांच्या गरजांनी भार हाळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळूं. भावार्थांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं. मनशां मदें सदां सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं. कसलें एक मागणें मोगाच्यानो. आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आशिल्ल्या इश्टां बराबर सर्गीच्या राजान तुजें सूख भोगूंक पावो. आनी पळया कोण लग्नाच्या त्या मिसाक हजर जालीं. कोण त्या हॉलांत येवन जेवून गेलीं तांकां जबाबदारी आसा. मस्तपटी जेवणाच्यो कोडी काडन चलचे शिवाय तांणी आपयल्लें मागोवंक तांचे पासत जबाबदारी आहा. तांकां आदार दिवंक. आनी विशेश जावन काजाराच्या जेवणाक गेल्ल्या वेळार जेवणाक कोडी काडून वचोकें. कोण एकलो बापूय म्हणालो कें आज जेवणांत इल्लेशें मीठ सड जालां. सुदारसिया 2 दुकां सड पडलीं म्हणालो कें. जेवणांत इल्लें मीठ सड जालां. सुदारसिया 2 दुकां सड पडलीं. बारीक कश्टांनी काजार केल्या त्या बापाय गोत्तो ताचे कश्ट. आनी आतांच्या मरगायेन ह्या भांगाराच्या मोलान एक घडी मावून रावया मोगाच्यानो. परत विनंती करता म्हयन्यांत 1 पोटी म्हणी रेस्पराच्या मिसाक हजर जाया. तुमचे पासत तुमच्या लग्नाची बिता पासत तुमच्या भुरग्यांच्या लग्नाची बिता पासत हॉलाक वचना जाल्यार इवण्णी थंय लोक आसतलो. तुमी तुमचें जिवीत बरें करूंक असो अर्थ हॉलाक वचनाकात म्हणून न्ही. एक म्हयन्याक 1 पोटी म्हणी रेस्पेराच्या मिसाक वचोंक उगनाकात हजर जाया. व्हंकले न्हवऱ्या पासत मागतना तुमचेय पासत मागा. तुमच्या कुटुंबाच्या लग्न जाल्ल्या सांद्या पासत मागा. आमेन. हा जापना. आमेन. आमेन.
आमेन. चानावाची स्तुती करया ताकानावाडू महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडोया सर्ग संसार ताने रचला कानाचे उणान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदळ राखला पीडे शिडेंत ताने सांबाळला सर्ग संसार ताने रचला कानाचे उणान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदळ राखला पीडे शिडेंत ताने सांबाळला अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडू महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडुया जीसु मोगाळा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका येसोडबो दारा आराधन तुका जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका येसोडून दारा आराधन तुका उंड्या रूपार तूं लिपोण आसा दैवीक तूं सोमोग वांटून आसा उंड्या रूपार तूं लिपोण आसा दैवीक तूं सोमोग वांटून आसा कुर्पेन तूं आमकां नेटोवन आसा पोवी सांगा तूं सोबतीवून आसा कुर्पेन तूं आमकां नेटोवन आसा पोवी सांगा तूं सोबतीवून आसा जेसु मोगाळा आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा आराधन तुका येसोडून दारा
आमी करसिया. आमकां बरें कुटाम फावो केल्ल्या पासून कुटुंबाची बीत आमकां दिल्ल्या पासून बरी आवय बापूय भाव भयणी बरें सेस सांबार आमच्याय भुरग्यांक बरो फुडार बरें कुटुंबाची बीत आनी कितें सगळें जाय दिल्ल्या त्या बऱ्या जेजूक ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी आराधन करया. दिंबी घालूंक तूं जाता जाल्यार थोडो वेळ दिंबेर करसिया. कोणा दिंबी घालूंक जायना कितेंच दाक्षिण करची नाका बशी आमी. आमच्या सगळ्या कुटुंबाचें तें चित्रण आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. कोणाक सक्कड आमी पळयलां आमच्या आवय बापायची आवय बापूय येताच्या की सडीत तांकां ह्या वेळार आमच्या मोतीक आमी हाडया. तांचें तोंड आमी उडासाक हाडया. ती आमच्या कुटुंबाची पाळां. ती नासतना आमी नाव. तांचो प्रभाव आमचेर पडला. तांचे मागण्या जिवीत तांचे कश्टी जिवीत आज आमकां ह्या हंताक हाडून पावोवंक आदार जाला. आज कितें आमी फळ वस्तू खाता ह्या कांयलो जागो म्हूण आसा हें आमचें घर आसा हें तांच्या मेहनतीचो फळ. तान भूक मारन मेहनत करन वत या पावस म्हूण पळयनासतना ताणें केल्ल्या वावराचो फळ आज आमी अनुभव करते आसा. तांच्या मागण्या जिविताचो तांच्या मार्गदर्शनाचो फळ जावन आज आमी ह्या हंताक पावल्या. उपकारी मोनान तांचो उडास काडया. सबारांत ती देवातीन जावन गेल्यांत पूण ती आत्म्यान ह्या आमच्या उडासांत आमच्या मोतींत आमचे सांगात आसात. एक मलगड्यांची सांगणी अशी आसा. ए मनशा रान्नीक लांकूड दवरता आसतना त्या रुखान दिल्ल्या सावळेचो ह्या फुलां फळांचो उडास कर. ए मनशा लांकूड रान्नीक दवरता आसतना त्या रुखान दिल्ल्या सावळेचो फुलां फळांचो ह्या हेर कितेंय वस्तू ताचो उडास दवर. आनी मनशाक निमाणें
एक मूठ माती घालता आसतना त्या मनशान केल्लें बरेंपण उडास दवर भोव गरजेचें. जावं पुरो आमच्या घरांनी आतां थोडे माड एकदम म्हातारे जाल्यात. रूख साबार वर्सांचे आसा ताचे आंबे या पणस आमी खातां. आमी लायिल्ले न्हय. ते नारळ या ते बोंडे ते आंबे या पणस ह्या आमची आदीं 70-80 वर्सां आदीं बांदलीं घरां आजून आसात. जे कितें आज आमी उबे रावल्या ती धर्न आमच्या मालगड्यांनी केल्ली. हर एका संगतींत उपकारी मोणाची जावया. आनी आजून आमची मोगाची मनशां आमचे पासत निरंतरी वावर करनासात हें विसरूंक जायना. हें उपकारी मोन आमी आमकां आनी आमी उडासाक हाडूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक आमी परत आनी परत उडासाक दिवं हाडूंक जाय. जावं पुरो घरा आमी नुस्तें करता आसतना भुरग्यांक सांगूंक जाय, पुता आज घाल्लो नारळ तुज्या आभान लायिल्लो माड पुता. थोड्यो संगती आमच्या कुटुंबाच्यांनी केल्ल्यो न्हय, दुसरे आमचे पासत वावर करतात. हरी एक आमच्या बशेंत येवन सुतो शिताचो कण एक तांदूळ ताच्या फाटल्यान एका रयताचो 4 म्हयन्यांचो वावर आसा. गादो कोसून तयाराय कर न्हेसोवन पूण ती लावन लुवोन सगळें जावन आमच्या बशेक येताना 4 म्हयने जाय. भुरग्यांक आमी सांगूंक जाय, पुता एकच एक शिताचो खण पाड करनाका. सकयल पडल्यार तो उखलून बशेन घालून जेव. एक बकरेचो कुडको जाल्यार पाड करिनाका. सांगता आमी कोणाक आसा आतां आमच्या घरांनी जावं पुरो आमची आवय या आजी आमच्यो भयणी रांदतात. ह्या जावं पुरो भावोच रांदता, भावाची व्हंकल आसा जावं पुरो ही पुरो आमचे पासो रांदतात. केन्नाच कोडी काडच्यो न्हय. एक उपकारी मोण आसूं दी. एकामेकाक आमी जागोवंक जाय. पळय बाबा, कोणाक आवय ना, कोणाक जेवंक ना, पूण तुका आवय आसा आनी तुका रांदून हाडून दवरलां, बशेंत हाडून दिता तुका, कोडी काडनाका. मर्यादेन मानान आनी गौरवान जेव. आनी मम्मीक एक थँक्यू म्हणून. भयण रांदता जाल्यार भयणीक थँक्यू म्हण. ह्या भावाची व्हंकल आसा ती रांदता जाल्यार तिका देव बरें करूं म्हणून. हें सगळ्यांक लागू जाता. खंयसर तें हॉस्टेलांत आसा जाल्यार थंय ताच्या फाटल्यान जेवणा फाटल्यान साबार वावर करतात. कोणेंय वळोवंक नातलीं मनशां डोनर्स येवन थंय कुमोक करतात. उपकारी मोण दाखोवया. आमच्या कुटुंबाची घरांत हांव पयस आसात कामा निमती. तांकांय आशा आसा एक कुटुंबाची वीत सांगाताची येसय. तांचेंय तरणाटपण खंयी एकसुरें काम करून मुग्दोवन वेता. तो त्याग, तो सॅक्रिफीस मोगाच्यानो विसरूंक नजो. तांकांय आशा नाय घरचें इल्लें जेवण जेवंक, आरामायन गांवांत रावंक, कुटुंबा सांगात रावंक आशा आसा. पूण परिस्थितीक लागून कुटुंबांत हांव पयस एक सुरी जिवन आसात.
सांज जाताना तांकांय कुटुंबाचो उडास येता. तरी पयस काम करून घराक आयलेशें दान्न कुटुंबान बऱ्यान आसा जाय, भुरग्यांनी बरें शिका जाय, बऱ्या फुडाराक पावा जाय, फाल्यां उपरांत कांय आदार जाय जाय म्हूण सांगून असलीं चिंतनां घेवन दीस रात मेहनत करतात. उपकारी मनाची जावया. आनी कांय एकामेकाक उपकारी मोन दाखोवंक चुकल्या जाल्यार त्या विशयान ती पश्चाताप पावया. कांय थोड्यांक मलगड्यांचो उडास मात्र, पूण कांय थोडीं तांकां देवान मलगडी सांगाता आसचें भाग फावो केलां. तांकां इल्लो मैपास दाखोवया. प्रकृतीचे नियम कोणाक सोडना मोगाच्यानो. भुरगीं ल्हान आसतना सरुणेक 1-2 या 3 वर्सां म्हणशेरी वस्तुरांच मेळ्ळें जाता. प्राय जाताना परत तेंच भुरगेंपण परत येता. हें प्रकृतीचें नियम हें सगळ्यांनी समजून घेवचें. आनी तें चिंतल्या वेळार, तें समजल्या वेळार आमच्या मलगड्यांक कांय इल्लें करूंक, कितें करूंक आसा, बऱ्यान करूंक प्रेरण मेळटा. पूण कांय थोड्या संदर्भार कांय करूंक जायना. ती देवाची मांडावळ म्हूण समजून घेवचें. पूण उपकारी मोन सदांच आसूं दी. आमच्या कुटुंबाक सुमया तुजें बेसांव तूं दी. कोण मलगडी आसात, प्रायस्त आसात, पिडेस्त आसात, एका वेळार तरणाटीं आसलीं, धांवतालीं, उठतालीं, माडामाडयेक सडटालीं, आतां जायना तांचे वरवीं. तांच्या जिणेच्या सांजेर जेजू तांकां तूं बुजय. तांकां धैर्य दी. तांचे पिडा, कश्ट, दूख सोसूंक तूं तांकां बळ दी. आनी कांय इल्लीशी तांची मोगान सेवा करूंक, तांकां इल्ल्या वेळा वेळार तानेक पोटाक दिवंक आमकांय तूं कृपा दी. आनी आमी करच्या त्या वावराक भरपूर आशिर्वादां दी. आनी आमच्याय जिणेच्या सांजेर आमकां हेरां तावन इल्लो आदार, इल्ली कुमोक, इल्लो मोग, इल्लो मैपास मेळासो कर. आमकांय तूं फाल्यां आमची जिणेची सांज येताना निराशी जावंक दिनाका. एक सोरी जावंकी सोडनाका. कुटुंबाचो, शेजाऱ्यांचो, दायजांचो मोग आनी मैपास मेळोन दी म्हूण सांगून आशेवन जेजूचो आशिर्वाद घेवं ह्या देवाडा सक्रामेंता गावया. Devoda Sacramenta Sustang nama Kuruya Bila rupa bola Navyo priti adaya Salvon vecha uskutvisya Baba tachi bhaktivya Zase Bapa Tase Sputa Vullasani Stutisa Podvi Mahima Sastasasna Ikostaria Hesita Tuka Tukai Jaspirita Sama Sami Navata
एक घडी बरो कोण ती प्रायस्त पिडेस्तां एक सुरी जाल्यांत भुरग्यांची ह्या कुटुंबाची तोंडां पळोवंक आश येतात तांचोय आमी उडास काडया आनी तांच्या कुटुंबाची आसात जाल्यार तांणी आपरूप वचून तांची एक भेट करूंक प्रत्येक जाण आमच्या वाड्यांनी फिरगजांनी प्रायस्तांनी पिडेस्तां शेजारा आसात जाल्यार तांकांय आपरूप एक भेट दिवंक कांय ना तांकां इल्लेशें तांकां कितें आशा आसा तें खावंक घे इल्लेशें वर्ण दिवंक तोच सक्रामेंतलो जेजू आमकांय कुरपा दिवं दी ह्या मरिफात आमकांय बेसांवां मेळोवं दीत म्हूण सांगून आशेवन आमी मागया प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. सौम्या तुझ्या या मंदिरा समल्या भेटूंच्या बळीरा स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान भक्ती ओरबेन माना मोघाळ बापोय तू आमचो पाठय आधार तुसो विघ्ना अन्वारानी राखसो लाभय सांगा तुसो सोम्या तुझ्या या मंदिरा समल्या भेटोच्या बळीरा स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान भक्तीन ओरबेन माना दयाळ बापोय तू आमचो दी मोका खुलतीसो वेची शिळयान राखसो जातो राखलो आमचो सोम्या तुझ्या या मंदिरा समल्या भेटोंच्या बळीरा स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान भक्ती ओरबेन माना एक घडी बरो मावन रावया ह्या मिसाचो संपूर्ण फळ जोडूंक आमचें काळीज आनी मौन आमी नितळ करया तो बिता भशेन आमचें कुटुंबा जिवीत आनी वैयक्तीक जिवीत सताचें आनी नितीचें जावं दी म्हूण सांगून मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव भी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो
भाग्यवंतू अंकवार मोरयेचें पवित्र काळीज नितळ काळीज हें फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना एक घडीभर मौनपणी मोरये मायेचो आदार विशेश तरान मागया. आमचें काळीज हे मोरये माये नितळ निर्मळ जावं दी. कितेंच खोटेपण कितेंच मेळेपण आसूंक तूं दिनाका. आमचें उलोवणें नितळ जावं दी. हर एक शब्द आमच्या तोंडांतल्यान येवचे, एकामेकाक उत्तेजन दिवचें तें काळजांत तावन येवं दीत. कोणाकच मोस करची आलोचन ह्यो चिंतना आमकां तूं येवंक दिनाका. आनी खंयच्याय रितींनी आमी सुकोवन पडल्या जाल्यार देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागोवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंतदास अंकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्या अंकवार मोरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये ताची संतत कीर्तिवन जातली. ताची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये ती सरेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतस म्हूण ताका पळयता ती सगळीं वळखून घेतली. हांव सरेस्परा थंय संतसतलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शृंगारलेल्या होकले बरी ताणें म्हाका तारणाची वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटयली. जशी भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किर्लोवन वयर सरतात तशें सरेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणी वयर सरीशीं करतलो. देवाची उतार ही. देवाची उडकार. सर्वेस्परा मोच्या तारोकाथ मोचे काळी संतोस्ता. सर्वेस्परा मोच्या तारोकाथ मोचे काळी संतोस्ता. सर्वेस्परा ते संतोस्ता मोचे काळी म्हज्या देवा सवय मेळटा म्हाका बळगटाय. म्हज्या दुस्मनाची हांव
परवा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण संतोसता सर्वेस्परा मोच्या तारो खाथय मोचे काळी संतोसता बळवंताचे दोडू मोडून पडले पूण अस्कतक्यांचें बोळ वाडलें फोटभर जेवताले ते दिसपट तो क्रास सोडूंक वेता बुकेन मरताले ते आनीक कश्ट व्हांवन काडिना वांजडी जावन आसली 7 पावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बसवना सर्वेस्परा मोच्या तारो खाथय मोचे काळी संतोसता सर्वेस्परा मोच्या तारो खाथय मोचे काळी संतोसता उभी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करया Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं अंकवारी मोरी देवाचे उतार जगोवन दवर आपल्या अंतस्करणांत तुवें आठयले Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या परमाना विशांत शिकोवन पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां सोपत घाल दिल्लें उतर मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालून बसायिल्लें फारीक कर पूण हांव तुमकां सांगता सोपोत घालचोच न्हय आकाशाच्या नांवान सोपोत घालिनाकात कित्याक देवाचें सिंहासन तें भुमीच्यानी सोपोत घालिनाकात कित्याक देवाच्या पांयांची मुनयती जेरुजलेमाच्या नांवान सोपोत घालिनाकात कित्याक व्हड रायांचें शहर तें आनी तुज्या मात्याच्या नांवांनी सोपोत घालिनाका कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं शकनाय तुमचें उलोवणें जायजय वय वा न्हय हाचे प्रासडीत कितेंय आसल्यार तें देंवसारा तावन येता देवाचें उतर हें वखली तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावां भयणीनो एक मोठवो नियाळ आस ह्या वाचपाचेर तुजें उलोवणें जावं दी वय वा न्हय ताच्या प्रासडीत देंवसारा तावन येता आनी वाचपांत पोरमाना विशांत थोड्यो गरजेच्यो संगती सांगल्यात पोरमान म्हळ्यार कितें मोगाच्या न्हू पवित्र वस्तूंच्या पवित्र जाग्यांच्या आनी पवित्र मनशांच्या नांवान हांव हें सांगता म्हूण सांगचें पवित्र वस्तूंच्या म्हणसर जावंक पुरो पवित्र सक्रामेंताक पळोवन पवित्र पुस्तकाक पळोवन पवित्र पुस्तकाचेर हात दवरून सांगचें हें सगळें त्या हंतांत येता पवित्र जाग्यांच्या जावंक पुरो हांव कारकोळ देव मंदिराच्या नांवान सांगता ह्या खालमाडी ह्या पुणशताच्या नांवान सांगता ह्या अशें ह्या पवित्र मनशांच्या सांतांच्या नांवान ह्या जावंक पुरो पाप साहेबाच्या नांवान सांगता गवळी बापाच्या नांवान सांगता
असलें जावंक बरो हें करचेंच न्हय. पूण थोड्या संदर्भांनी जावंक बरो कोर्टींत आसता आसतना ह्या काजारा पुर्विलें तें फॉर्म फिल अप करता आसतना प्री नप्शल एन्क्वायरी म्हणटात, पोरमाण करूंक सांगतात. पवित्र सभेच्या वडिलांनी ह्या कोर्टींत सांगल्या वेळार पोरमाण करीचें पडटा. पवित्र पुस्तकाचेर हात दवरून सांगूंक आसा त्या वेळार सत आसा तें मात्र सांगा जाय. कित्याक म्हळ्यार एक पोटी पोरमाण केल्या उपरांत इन्क्वायरी ना. पोरमाण कर सांगलें सत म्हूण सांगून वळखून घेवचें आनी त्या वेळाचेर जर तर फोट फॉर्मान केलें जाल्यार आनी एका पार्टीक नश्ट जाता. कुटुंबां नाश जाल्ले दाखले गडितां आसात. सत्राय करूंक जाय. ताणें सांगलें देखून हांवें वचून सांगलें ना. कोणें सांगलें जाल्यार सत आसा तें आसल्या प्रमाणें मात्र सांगा जाय. आनी सत सांगले वरवीं फायदो कितें मोगाच्यानो? उडास दवरूंक जाय. सत सांगलें जाल्यार उडास दवरची गरज ना. परतून मोद्यान राती कोणी तापून उठोवन तुवें तें कालें म्हणलें पोर सांग म्हूण सांगल्यार सतच भायर येता तोंडांतल्यान. आनी फोटी सांगले मनीस एकदम जिनियस जाल्यार मात्र वाचतात की नाल्यार वाचना शिरकोन पडटात. आतां चिंतया तुका SLCन कितले मार्क्स मेळिल्ले, कितले मेळ्ळे एग्जॅक्ट तुमकां न्हिदेंतलें उठयल्यार तेत सांगतात तुमी. तर फोट मारली जाल्यार ताचे कडेन 90 म्हळें, आनी एकल्या कडेन 80 म्हळें, आनी एकल्या कडेन 85 म्हळें, आनी एकल्या लागीं 70 म्हळें, आनी एकल्या लागीं फर्स्ट क्लास म्हळें. कोणा लागीं कालें सांगलें म्हूण उडास दवरचो कसो? शिरकोन पडटात. आनी एपटी मागीर लजे भिकारी जातात. देखून मोगाच्यानो आनी हेंय आमचें एक उडास दवरूंक जाय. पवित्र सभेच्या वडिलांनी पोरमाण करूंक सांगल्या वेळार पोरमाण करी जाय, पूण सत कितें आसा तें मात्र सांगा जाय. देखून काजारा पुर्विलें तें फॉर्मां फिल अप करता आसतना तुमकां कोण तें प्री नप्शल एन्क्वायरी करता 4 पेजीचीं फॉर्मां आसात आमच्या आनी तुमच्या दियेसीसीन. आनी तो पवित्र पुस्तकार हात दवरून सुरवेर हांव म्हजे लागीं विचारच्या सकट सवालांक हांव सत जाप दितां आनी सत मात सांगता म्हूण सांगून सुरवेर हात दवरून सांगूंक आसा. एक मागणें करूंक आसा. सगळें फॉर्म फिल अप जाल्या मागीर थंयसर निमाणें हांवें सांगलें सत म्हूण सांगून दस्खत घालूंक आसा. आनी तीं पेपरां सांबाळन जागोनेन दवरल्यान खंय तुमचें रेस्पेर जाता त्या इगर्जेन तीं फॉर्मां आसात. न्हवऱ्याचीं 5, व्हंकलेचीं 5, थोडे फावटी 6 आसतात. तीं पिन्न करून दवर, ताका डेट घालून दवरल्या. असलें आसल्यार तारीखेक हें लग्न जालें आनी एका उपरांत एक 25-30 व्हडलीं फायलां आसात. खंय काजारां मस्तू जाल्यान थंय एक व्हडलें काबोट पावना, मागीर 2 काबोटां 3 काबोटां आसात. मोगाच्यानो पोरमाना विशांत चिल्लारायेन घेवचें नाका. दिसपडतें आमच्या उलोवण्यांत मोगाच्यानो आमी ನುಡಿದರೆ ಮಾತು ಮುತ್ತಿನಂತಿರಬೇಕು. ಮುತ್ತು ಹೊಡೆದರೆ ಹೋಯ್ತು, ಮಾತು ನುಡಿದರೆ ಹೋಯ್ತು. हे मनशा उलयल्ल्या उतरांचो गुलाम तूं, उलयनातल्या उतरांचो धनी तूं. देखून मनशा कितें सगळें उलयताय चिंतून उलय, पूण चिंतलें पुरा उलयनाका. हे मनशा उलयल्लें पुरा चिंतून उलय चिंतल्लें मात्र पुरा उलयनाका. कितें उलय जाय तेंच उलय. आनी प्रत्येक जावन आमी 3 हंत आसात उलोवचे. उलोवण्यांत 3 हंत. म्हजी उतरां न्हय तीं, कोणेंय मालगड्यांनी सांगलें. एक उतार कालें म्हूण सांगल्यार एक मोठवें एक्सप्लेनेशन. तें एक्सप्लेनेशन 1 या 2 सुकल्यार 3 वाक्यां तितलें मात्र. कित्याक म्हळ्यार 3 वाक्यांनी तुका जर तर एक मनीस समजना, तुवें 3 पेज सांगल्यार ताका समजना. ताचे कडेन एक्सप्लेनेशन दिवची गरज ना. मोठवें 1, 2 सुकल्यार 3 वाक्यांनी ताका अर्थ जावचे बरी सांग. पयलो हंत. दुसरो हंत आसा वय या न्हय एकच शब्द खंय जाप. कित्याक म्हळ्यार ताका एक शब्द समजना जाल्यार ताका एक बुकी समजना. आनी तिसरें जापत ना, एकदम सायलेन्स आनी एक स्मायल खंय. मुगदालें तें स्मायल येस म्हणून कळनोचो, नो म्हणून कळनोचो. तांणी जिनी बरो चिंतून रावचें. आनी कित्याक मावून रावलो हो व्यक्ती, कित्याक हो जाप दिना.
मौन रावन सायलेन्स रावन स्माईल मात्र दिलाने ह्या स्माईलाचो अर्थ कितें सगळी जिणी ताणें चिंतूंक शकता जाल्यार चिंतूनच गरजेचें काय हे 3 हंत मोगाच्यानो आमी हर एकल्यांनी पाळूंक प्रयत्न केल्यार बरें एकच 2 या 3 वाक्यांनी देखून तांणी एक शब्द विचारतना 1 घंट्याचो लेक्चर न्ही 1 या 2 वाक्यांनी सांगून मुक्ती जाय दुसरो हंत वय म्हणचें या न्हय म्हणचें मुक्तालें पळयत पुस्तकांत तेंत म्हळां वय जाल्यार वय म्हूण न्हय जाल्यार न्हय म्हणू सडीत कितेंय येता जाल्यार देंवसारात हांव येता आनी मागीर माथ्यार हात दवरून सांगता पळयत पुस्तकाचेर उठल थोड्या जाणांक बारीक ती पिसाय म्हणच्या की ती एक सिकनेस म्हळ्यार जायत कोणा उठल्या बसल्याक हांव परमान कर सांगता ना ही संगत गंभीर मोगाच्या न्हू हें चिल्लार म्हूण घेवचें नाका वय जाल्यार वय म्हणचें न्हय जाल्यार न्हय म्हणचें कित्याक म्हळ्यार एकच एक केस धवो ह्या काळो करूंक आमकां जायना जाल्यार कारकोळच्या नांवान सांगता कालमाडीच्या नांवान सांगता आनी मिलारच्या नांवान सांगता आनी कल्याणपूरच्या नांवान सांगता म्हूण कित्या खातीर आमी जीब वाटेर घालची ताका ताचो म्हणलो मान आसा मोगाच्या न्हू हे कुशालाय न्हय एका पवित्र जाग्याचें नांव काडून हांव सांगता म्हळ्यार त्या जाग्याक तासंत म्हणलें घन आनी मान आसा आमी सांबाळूंक आसा खंयच्याय एका मनशाच्या नांवान सांगता म्हणटना तो मनीस आमकां आमी नांवान वळखता पूण देवाचें प्रतिरूप देवाचो आत्मो त्या मनशा थंय आसा क्रिस्ताच्या नांवान त्या मनशाक पवित्र स्नान दिलां कुंभारांत क्रिस्त त्या मनशा थंय येता त्या व्यक्ती थंय येता कुसालाय न्ही गंभीर संगती देखून हें समजल्या वेळार आमी एकदम थंड जाता परमान म्हणटाना आमकां घाम सुटा जाय देखून जेजून तेंच मुळां आयच्या वांजेलान आमची जीब आमी सांबाळया मोगाच्यानो आनी थोडें संगतीक मात्र एक्सप्लेनेशन दिना एक घमंड दिवया थोडे फावटी मस्त उलोवचें एक संवय आसा मस्त उलोवचें दुसरें थोड्या जाणांक केअरलेस शब्द तोंडाक आयले शब्द उलोवचें ना संबंधाची सुतां बारी नाजूक रिश्तेदारी के धागे बहुत नाजुक होते हैं जो एक बार टूटते हैं तो कभी नहीं जुड़ते देखून शब्द उलयत आसतना कितलें चिंतल्यार पावना आनी कितलो उद्दो होडगे हें मतीन दवरा एका बापायन एका आवयन उलयतना मस्त सत्राय करी जाय एका वाड्यांत एक गुरकारान प्रतिनिधीनी उलयता आसतना कित्याक म्हळ्यार तांकां ती 40-50 कुटुंबां फिरगजेंत एका याचकान उलयता आसतना 300-400 थोडे फावटी 2000 कुटुंबां आसात तें उतार आनी एकलो या आनी एकली कशें अर्थ करता म्हूण समजना एका गवळी बापान उलयता आसतना मंगळूर देश 40 आनी 2000 कुटुंबां आसात लागीं लागीं तें उतार हर एकली कशें अर्थ करून घेता म्हूण गोत्तो ना एका मुख्यमंत्रीन एका प्रधानमंत्रीन उलयतना कितलें चिंतल्यार पावना तोंडाक आयलें म्हूण उलोवंक जायना तें म्हणटा आसतना एका पाप साहेबान एक स्टेटमेंट केलें जाल्यार बाबा करोडांनी लोक आसा देखून कितलो व्हडलो उद्योगी तितली सत्राय करीचें पडटा म्हणटना हर एका व्यक्तीनी म्हाका तुमी चिल्लार मनशां न्हय तुमी उलयल्लो एक शब्द तो आनी एक व्यक्ती कशें अर्थ करून कशें भायर वचून सांगता गी म्हूण गोत्तो ना त्या गांजराच्या कानाक पडटना चवथ्या कानान दुसऱ्यांत जाता तुवें सांगलें पावना दुसऱ्यांत जालें पूण नांव तुजें तिणें अशें म्हळें ताणें अशें म्हळें मोगाच्यानो एक घडी भर मावून रावया ह्या पवित्र थळार आसा आमी माग्यास आमचें उलोवणें नितीचें आनी रितीचें मर्यादेचें आनी घणाचें आनी मानाचें जावं दी म्हूण सांगून आशेवया हेंच आमच्या भुरग्यांक शिकवया भुरग्यांक तेंत शिकया पुता दुवे उलयतना सत्राय कर पुता म्हूण सांगून जागोवया आमेन आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर आसार ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर मरे पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता तुजी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर तुजी खुशी पाळून कुरपेन आमकां भर पेल्या सेवेंची
उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श की निरान आमकां बर ओंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर वासारतान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर जीवन पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान औंकवार मायेतावन जल्म घेताना तिचें औंकवार पोवन विभाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें आपणें घेतल्या मनशा सैबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेठवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासूं नित्या औंकवारी मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडताव आपल्या औंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक पंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सरकानी संसार बोला तुझ्या वैभवा ओ सगळी तुकाच ओ सगळी तुकाच ओ सगळी तुकाच ओ सगळी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच ओ सगळी तुकाच ओ सगळी तुकाच ओ सगळी तुकाच ओ सगळी तुकाच बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची
तेसपुरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्ता सो गुठू परगटुया जिसू मेलो जिसू जीवन साला जिसू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमयान शिकयल्लें हें मागणें म्हणटा आसतना आमच्या कुटुंबांत आमचे पासत वावर करन तांचो जीव आमचे पासत जरयल्ल्या आनी आतां देवा सरशीन गेल्ल्या त्या सकट मनशांचो उडास काण सांगतस आमच्या कुटुंबांत कोण पुरा आसात दिसपडतें आमचे पासत कितलो वावर मेहनत करतात आमची जतन घेतात आमकां मोग दितात तांचोय उडास काण तांचे पासत आमी भेटोवन दिवन मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताणें फडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक ग्रस्वर्ची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं.
तुमच्याई सोवे आसो. एकामेकाक मानान आनी गौरवान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आम्हा शांती दी. आम्हा शांती दी. ओ जेसू, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे सोमिया गायता तुझी महिमा बोवडा अत्रेखा रक्ता तुझ्या येण्या काळीस मुझे सोमिया गायता तुझी महिमा उक्ती दुरुंदा दुर्बळ हे पीडा येण्याक तुझ्या थया तर ये सोमिया आत्मसोताळो दिसदांकर तूं म्हाका दैवीक आधार तुजो तर ये सोमिया आयक म्हजो ताळो दिसदांकर तूं म्हाका दैवीक आधार तुजो मास्तुचे सोमिया जिवीत नवें दिता रगत तुझे सोमिया तान सदा बागयता तुझे सोमिया जिवीत नवें दिता बुक मोजी ताब तान मोजी भागय जिवीत नवें लाभो तर ये सोमिया म्हजो ताळो दिसदांकर तूं म्हाका दैवीक आधार तुजो तर ये सोमिया
주소 प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, भाग्यवंत ओंकार मोरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान ददोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच ओंकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. सर्व पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडुका. Carol D'Souza, Eliar Padav, Terence Lewis, Udupi, Oliver Gonzalez, Kemman, Jerome Saldana आणि कुटुंब उडपी, रोशन लॅन्सी मेनेझेस कोडियाळ, रिचर्ड लेन्नी लोबो ब्रह्मावार, टायटस लुईस उडपी, नाव नका दुलोरीन डिसोजा उडपी, अब्राहम आणि एरन मतायस मुदरंगडी, लीना लुईस. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये बो नितळी ओंकारी बो भगवंत त्रिनादीन जेजूचे बो निर्मळ आवय जावं ससन जावं तुका वेंचून काडली. देव पुता तो गर्भी समोवच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्ता आनंद उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्यांच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आनीकी चड वाडूं हांव भोव सरत वयता. येदुकेशांचे भोव मोगाळी माय तुझ्या आनंद भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेक तूं म्हाका वाटय. तुझ्या देवपुताच्या परमेकाकुटीच्या पातयो आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्या बसवणेचे बरोवसून आनी तुज्या बरोवसाच्या आदारार बांदून भोव कल्पणी हांव तुज्या लागीं परतता. ह्या म्हज्या गरजेक म्हजे पासून विनंती कर. देवाची भगवंत वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर. नाही तर म्हाका अदीक गरज असले उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या परी आसात. पांयांची दूख संपूर्ण गूण जावंक, केस जडचे रावोंक, कुटुंबांत एकवट माया मोग आनी शांती समाधान, डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, बरें काम बरो पाग मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, बरी सैरीक बरो फुडार मेळोवंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, भें पयस वचोंक, विजा मेळोवंक, PhD शिकाप बरें करून शिकोवंक, भुरग्यांक शिकपा तें उरपा येवंक, ओपन हार्ट सर्जरी बऱ्यान जावंक, थ्रोट कॅन्सर गूण जावंक, मौन परिवर्तन जावंक, चिंतिल्लें लाभोवंक,
गांठीची दूख पेंटाची दूख ओ पांयांची दूख बरी जावंक बिझनेस बरें जावंक घोव बायलेन सोडदोड करून जियोंक घर फावो जावंक ब्लड एलर्जी गूण जावंक उलोवणें सुडाल जावंक राग पयस वचोंक शिरांची अस्कतकाय गूण जावंक तकली गोळ गूण जावंक करोडांनी रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक एग्जाम पास जावंक हात दूख गूण जावंक जागो नावार जावंक रीण फारीक जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी येवंक कानातावन उदक येवचें गूण जावंक UK कॅनडा पर्मनंट विजा मेळोवंक पांय वायट सकत पयस वचोंक कुटुंबाच्या सांद्यांतय आसची सर पिडा गूण जावंक ब्लड कॅन्सर गूण जावंक डिप्रेशन पयस वचोंक डायवोर्स केस फायल केल्लें बेगीनच इत्यार्थ जावंक संपूर्ण भलायकी पाटी मेळोवंक पांयाच्या शिरेंत जाल्लो गाय गूण जावंक आस्तीचे वांटे सारक्या रितीन जावंक लंग्स इन्फेक्शन गूण जावंक हातापायांनी बोळ येवंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावेणी काळजांत पेटयल्या सैमवत्या मोगान आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रे भेटयतां नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गाब्रिएल पडव्यान पयले पोटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरले म्हणल्या प्रमाणात मेळून तुझ्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवांत सबार परसळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परसळांत वाडोवन दीत म्हणून अत्रेकता. हे दुखेस्तांचे तुसवणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मसतीके मरिफात जोन दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर्व बरीं कामां जेजूच्या मोगाल काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटलें ह्या मोगा पासून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां. आयज म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी सोन दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार धाने रसला सर्गानी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे सशी पावली. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया ये सम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सोकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लेगीं आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक
तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. ಪಾಳ್ಸಂಕು 331. माय मुझे माय देवाची माय माय मुझे माय देवाची माय दया तू दाख आमची तुझी दया तू दाख आमची तुझी माय मुझे माय देवाची माय माय मुझे माय देवाची माय उलो मारता तुका आमी उलो मारता तुका आमी दया तू दाख आमचे तुझी दया तू दाख आमचे तुझी माय मुझे माय देवाची माय माय मुझे माय देवाची माय दया तू दाख आमची तुझी दया तू दाख आमची तुझी माय मुझे माय देवाची माय माय मुझे माय देवाची माय तुझे रामची ओढपात घेणी तुझे रामची ओढपात घेणी दया तू दाख आमचे तुझी दया तू दाख आमचे तुझी माय मुझे माय देवाची माय माय मुझे माय देवाची माय दया तू दाख आमची तुझी दया तू दाख आमची तुझी माय मुझे माय देवाची माय माय मुझे माय देवाची माय परदेशी बाळका सर्व आम्ही परदेशी बाळका सर्व आम्ही दया तू दाख आमचेर तुझी दया तू दाख आमचेर तुझी माय मुझे माय देवाची माय माय मुझे माय देवाची माय दया तू दाख आमची तुझी दया तू दाख आमची तुझी माय मुझे माय देवाची माय माय मुझे माय देवाची माय
आमची तुझी दया तुला आमची तुझी माय मोचे माय देवाचे माय मोचे माय देवाचे माय दया तुला आमची तुझी दया तुला आमची तुझी माय मोचे माय देवाचे माय माय मोचे माय देवाचे माय माय मोचे माय देवाचे माय मोगाळ पुता सोफे अंक्वर मोळी आशीर्वादी जिसूच्या पवित्र काळसा भुरग्या तुझ्या दितुचे आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसत विनंती कर दर्या शुक्रा आम्हा बसत विनंती कर भाग्यवान कुर्साचे करवेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.